कितें आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरो सकाळ मागतां. हांगासर तुमी आयल्यात, तुमचे राटवळी, तुमचें कामां तितकेशे पयस दवरून हांगासर ह्या देव तेंपलाक तुमी आयल्यात. हो इल्लोसो वेळ अर्दो दीस जेजूसांक आतां कोर्सूंक, ताचें उतर आयकोंक, ताका अर्गां आनी होगलाप दिवंक, मिसाचें बलिदान भेटोवंक, तुमच्या सर ते सांवा खातीर वेलांक आनी सायबिणे लागीं मागोवंक हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी वाचता वांजेलांत बावरतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी पाटीं धाडूंक ना. आमची मांय तशेंच, मोरये मांय तशेंच आमी मागता तुज्या आश्राक दावरलो, तुजी ससाय मागलो, कोणूच निराशी जावन पाटी वचोंक ना. आमची मांय आमकां निराशी करना, खाली हातांनी पाटीं धाडिना. तुमी हांगासर आयल्यात आसता तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेगाचेर जेजू मोरी माय तांचे आशिर्वाद घालतली आनी आपूण शेतान तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्या संतोशान तुमी पाटी वेतल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, रेतरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर ही रेतीर सोलोन व्हरोंक शिवमोगातावन आयल्यात आमचे मोगाचे पाद्र फादर रोमन पिंटो. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नामी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन डिसोजा, फेरार तावन येतात हरिएका सोनवारा दीस आनी आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे डिवायन वर्डाचे हे रेतेर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो, तुमकां देव बरें सकाळ मागता, स्वागत म्हणटा आनी तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. Pacha povit atmya Mucher devoniye Mucher devoniye Devacha povit atmya Mucher नितळकर निर्मोळकर पवित्र कुर्पे देवाच्या पवित्र आत्म्या मोचे देव ये आमचेर देवोनिये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देव ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देव ये सशिखर देर लाबोय देर लाबो सानवायदी भक्तीन भर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देव हालेलुया 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 हालेलुया
Praise the Lord. 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 Erkan tuka somia Jesu. Erkan tuka somia Jesu. Poglab tuka somia Jesu. Poglab tuka somia Jesu. Mahima tuka somia Jesu. Mahima tuka somia Jesu. Vanditan tuka somia Jesu. Vanditan tuka somia Ogol shetan tuka somia Jesu. Sitan tuka somia Hallelujah. 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 देवाचे उतार ऐकूंक तुमकां समेस्तांक आज स्वागत म्हणटा आसतना आमी आज नियाळिया उतार सामाथेवाच्या वांजेलातावन 10 अध्यायी वळ 37 म्हजे वर्ण चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही म्हजे वर्ण चड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही आपलो जीव वांचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पसत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता देवाचे उतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जो कोण आपलो कुरीस वोवोन म्हज्या फाटल्यान येवंक अत्रेगना तो म्हजो सीस जावंक योग्य नाही. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. बसया. क्रिस्तुतय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो संवसाराची ग्रेस्तकायी कितली आसूं कुरीस नातुल्लो व्यक्ती आसा गी हा जिणयेंत म्हज्या जिणयेंत म्हाका कुरीसत नांत म्हणली कोणी म्हणी आल्ल्या रात वयर गेला पळय तुमकां याद गी ओके कुरीस नातुल्लो व्यक्ती कोणी ना ह्या संवसारांत आमी जियेता जाल्यार कुरीस वोवंक आसा वो कुरीस सोंसणीकायेन वोवयल्यार मात्र क्रिस्ताचे पटलावदार जावंक आमच्यान साध्य जाता म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमी नियाळचो विशय क्रिस्ताचो खरो पटलावदार जावंक आमच्यान साध्य गी. आतां तुमच्या घरा वाडल्ल्या चेडवाक दोळे दांपोवन काजार करून दितात गी हा 18 गी 20 गी 25 वर्सां जाली म्हणून चिंतया एक सैरीक आयली म्हणून तक्षण येस म्हणटात गे तुमी हा ना कित्याक चेरक्याक परीक्षा करूंक आसा वय की न्ही हा तुमी परीक्षा करून मागीर गुणयेन पडचे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वय तक्षण वय सांगता आमी एका हप्त्यान हा हां फोन करता खंयच्या फिरगजेची तुमी कित्याक फस्ट त्या फिरगजेचो पाद्राब कोण म्हणून आमकां जाय वय की न्ही हां पाद्राब कोण म्हूण कळ्ळ्या उपरांत ताका कोण म्हणी वळखीचे आसात गी वय की न्ही आं तांचे मुखांत्र तुमच्या फिरगजेचो एक
हुक्को मार्टीन म्हणून तुमकां गोत्तू गी. एक पहिली परीक्षा. ताच्या उपरांत तांचो वाडो खंयचो म्हूण सोदून काडटा. त्या वाड्यांत कोण मी ह्या परीक्षेंत तो पास जाल्यार घराक जावंय जाता, नाजाल्यार ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. तो 25 पटी कॉल केल्यार ताचे फोन आमी काडना. प्रेज द लॉर्ड. हर एकल्यांकी आमच्या जिणेंत परीक्षा म्हणली आसा. त्या परीक्षेंत आमी पास जावंक आसा. आतां आमच्या भुरग्यांक कश्टाचे दीस खंयचे? आतां अर्धवार्षिका परीक्षे वय भुरग्यांच्या की आतां मम्मींक कश्टांचे दीस. केदाळे एक फावटी परीक्षा जालना म्हूण जालां. थोड्यांची 1-4 किलो डावन जावन जाली. भुरगीं न्ही, मम्मी. हांकां न्हीद ना. परीक्षा तांची, न्हीद हांकां ना. पुर्तुगीज लागला न्ही पास करयचे म्हूण. म्हणटा आसतना त्या भुरग्यान परीक्षा बरोवंक आसा. कन्नड, हिंदी, इंग्लीश, समाज, गणित, सोशल. आतां एकांत म्हाका वाचूंक जायना, सायन्स इल्लें कश्ट म्हणून ताणें सोडल्यार पास जाता येतो? पास जायना. कितल्यांचे कश्टांचे जाल्यार 6 सब्जेक्ट ताणें वाचूंक आसात. म्हणटा आसतना म्हजें आनी तुजें मोल सोमयान परफेक्ट रितीन निगत करचें जाल्यार आमचे कुरीस आमी वोवोन ताच्या सांगाता वचोंक आसा. संवसारांत हर एका वस्तूक एक मोल आसा. आतां तुमी सांतेक येतात वयगिनी, कणपिरे भाजयेक 10 रुपयांक 10 काट आसल्यार मोल पळयतात गी? काट पळयतात गी? ना. 10 रुपयांक 10 काट कणपिरे भाजये जाल्यार घरा नाका जाल्यार 20 काट व्हरतात. होय की न्ही? तेंत एका काटाक 25 रुपये म्हळ्यार 2 पटी पळोवंकात. कट 25 पटी उकळूंका. उकळून बारीक गो. कट बारीकात. तुमकां गोत्ता ताचें मोल कितलें म्हणून. त्या देखून तो कितलें मोल सांगल्यार तुमी घेनांत. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावांनी भयणीनो, तशेंच आमी खाली एक नांवा खातीर क्रिस्तांव जाल्ले तक्षणा जेजूचो पाटलाव करता म्हणलें सांगूंक जायना. त्या देखून जेजूचो पाटलाव आमी करी जाय जाल्यार 4 परीक्षा आमी बरोवंक आसा. जेजूचो आमी पाटलाव खरेपणी करी जाय जाल्यार 4 परीक्षा आमी बरोवंक आसात. तर ही 4 परीक्षा खंयच्यो? आमी बरय जाय जाल्ल्यो 4 परीक्षा खंयच्यो? जेजूचो खरेपणी आमी पाटलाव करी जाय जाल्यार आमी 4 पेपरां बरोवंक आसा, 4 परीक्षा बरोवंक आसात. पयलें जावन आसा आशा, डिजायर म्हणटात. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आशा जाय. फस्ट ती आशा आसूंक जाय. आतां आशा आमकां 2 रितीच्यो आसात. बरी आसा, वायटय आसा. आज आतां तुमी TV पळयचे जाल्यार थोड्यांच्या आशे निमती थोडे खंय आसा जाय जाल्ले खंय गेल्यात. वय की न्ही? आशा मनशा थंय आसची आशा ताका बऱ्या वाटेकी पावंक शकता, ताका नाश करूंक शकता.
कुटुंबांत थोडे पटी आसची आशा तुमच्या कुटाम बांदूंक शकता, तुमच्या कुटाम पिड्ड्यार करूंक शकता. त्या देखून आशा आसूंक जाय. पूण आमचे कडेन आशा आसा की ना? जेजूचो पाटलाव करीत जाय म्हणले आशा आसा की ना? आसा. थोडे पटी आमकां संवसाराच्यो ओडण्यो सोडनात. वय की न्ही? भाई आतां तुमकां कोणाक आयतारा मिसाक वचोंक मोण ना, आसा की ना? वय आयतार आमकां सगळ्यांक मिसाक वचोंक मोण आसा, पावसान सोडिचें. बाय सरतनांत मिसाक बाय सरतनांत पावस आयल्यार आशा आसता आमचे कडेन. पूण संवसार आमकां थोडे पटी वंडरता. संवसार वंडरता, संवसाराची आशा वंडरता, काम वंडरता. त्या देखून जेजूचो पाटलाव करी जाय जाल्यार एक बलिश्ट आशा आमचे थंय आसूंक जाय. संवसाराच्यो खंयच्योय ओडण्यो देवातावन आमकां विंगड करूंक नजो. त्या देखून ही संवसाराची आशा आमकां साबारपटी वायट वडण्याक आपोवन व्हरता आनी जेजूचो पाटलाव सांडूंक आमकां प्रेरण दिता. त्या देखून जेजूचे शिस जायचे जाल्यार थोडे आमी सोडूंक आसा, थोडे वोवंक आसा, थोडी परिक्षा आमी बरोवंक आसा. त्या देखून आमकां कोणाय की जेजू वत्ताय करना, म्हजो पाटलाव कर, तूं म्हज्या फाटल्यान ये, तूं नातल्यार हांव ना म्हणना. कित्याक म्हळ्यार जोंस वांचेल 6 अध्याय तुमी वाचूंक सुरू केल्यार जेजून एक आसर हें केलें थंय. खंयचें? 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. कितले जाण आसले खंय? 5,000 दादले. दादलेत 5,000 आसल्यार स्त्रियो कितल्यो आसतात लेख कर. एका दादल्याक 3 स्त्रियो आसात. पळय की न्ही? म्हळ्यार एकल्याक 3 न्ही, हांवें म्हणचें एकलो दादलो इगर्जेंत आसल्यार 3 वांट्यांनी थंय स्त्रियो आसतात. वय की न्ही? हें सत न्ही? वय की न्ही? आतां तितलीं जाणां 5,000 दादले ताल्ले. दुसरे दिसाई ते सोदून काण घेवन जेजूक सोदून काण घेवन आयले. तांचे थंय आशा आसली, जेजूचो पाटलाव करी जाय म्हणली आशा तांचे थंय आसली. त्या देखून ते सोदून काण घेवन आयले. सोमया तूं हांगा केशें पावलोय म्हणून विचारलें. ताका जेजून कालें म्हळें, तुमी म्हजो पाटलाव करूंक आयिल्ल्यात, म्हजी शिकोण आयकोन न्हय. बगार काल पोटभर आतां कलमाडींत सोनवारा दीस बोकऱ्या मास, दुकरा मास, कुंकडा मासचें जेवण दिवन एक रितीर केल्यार दुसऱ्या दिसाई लोक डब्बल आसता. हय की न्ही? खंयच्या आशेन? देवाच्या उतराच्या आशेन न्हय, दनपारां. प्रेज द लॉर्ड. सगळे रितीरेक हे नाटल्यार 12 वरार इगर्ज गॅरंटी फुल्ल जाता. म्हळ्यार आशा आसा, लोक आयलो. पूण येत्तो 6 अध्याय आमी लास्ट वाचून गेल्यार सबारांक जेजूची उतरां कोडू लागलीं. त्या देखून ताचो सांगात सोडून ते गेल्ले पाटी येवंकूच नांत. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांक काल्यान जाता म्हळ्यार सदांय गोडूत शर्मावन जायचे पडटा. गोडूत जायचे. आमी कांय म्हूण इल्लेशें कोडू दिलें, दुसरे दिसा तें नांत.
केदाळे गोडूत जेजू नारीगराक गुण केलें, जेजू कोडकाराक गुण केलें, जेजून 12 वर्सांच्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गुण केलें, जेजू नाईम गांवच्या त्या स्त्रियेच्या पुताक ताणें उठयलें, जेजून 5 उंडे आनी 2 मासल्यो 5000 लोकांक वाडले, जेजून उदक आसलें हें पूर आयकूंक बारीक खुशी जाता आमकां, वय की न्ही. तेंत तुज्या दुस्मानाक बक्षी 10 जण भायर गेले 10 जण भायर गेले. तुका वायट केल्ल्यांक बरेंत कर, वो कालें पिरकिसा बरी उलयता. तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये, म्हजी पिडा एक गूण जायत म्हण कालमाडी आयला, वो तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये म्हण. हांगा इतले 50 रुपये बस्सा खर्च करन हें आयकोंक हांगा येचें की. कैपुणी वेरोनिका तुजी पिडा गूण जाली म्हूण आराधनांत म्हजें नांव काडन उलो करता म्हळ्यार तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये म्हूण सांगता न्ही वो. हे पुरा कोडू हें चडावत जायना, व्हरून एग्गीं खावंक जाता, वय की न्ही. कित्याक तसो कासाय पळयतना ती एक नमून जाता, ताका 5 मिनटां जाय ते खाणें जें जाल्यार आमी व्हरून खाता. कांय इलेक्शनां कांय ना, स्पून पका 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 येता. तेंत कित्याक तसो कासाय ग्लासान दिल्यार 5 मिनटां वयर सकला पळोवन तें पियेजें जाल्यार बारीक कश्ट आसा. जिणयेंत तशेंच जिणयेंती सबारपटी गोडूच मेळटा म्हूण आमकां चिंतचें नाका, सबारपटी कोडूय मेळटा. तेंत जेजो सांगता तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये. त्या देखून आमकां कोणाय की तो फोर्स करना. पळया पुरा गेले जेजूचो फाटलाव सांडून पुरा गेल्ले पाटी येवंक नात खंय. आतां उरले 12 जण मात्र. जेजू तांकांय विचारता, तुमकांय वचोंक जाय गी, तुमकांय वचोंक जाय गी. कित्याक म्हळ्यार संवसार आज बदलला. संवसार सुखा खुशीन वाट केले. आज कश्ट कोणाकी नाकात. पळय आज काजारांत तितलीं उरनात, वय की न्ही. इतलो लाखां गटल्यान करोड गटल्यान खर्च करन, डेकोरेशन करन, रेस्पेराक 25 फादरां मागा आपोवन हाडन रेस्पेर जातात. तिसऱ्या दिसा चेडून हांग घरा गेला हांग. तर ह्या करोड घालून केल्ल्या काजाराक अर्थ कशें. तें कोणें आवय बापायन पळोवन केल्लें काजार न्ही, ताणींत पळोवन फेसबुकार 25 वर्सां लव घडतलें काजार. तिसऱ्या दिसा ना, चेड्याच्या घरा चेडवांच्या घरा. कित्याक म्हळ्यार कुरीस नाकात, कश्ट नाकात. सुखाचें जिणयेक संवसार तोंड करून वेता आसतना मोगाचेनो आमची भक्त, आमचो भावार्थ क्रिस्तांतेन तो बदलोवंक नजो, संवसार बदलोवन दी. पूण जेजूचो पाटलाव करूंक आसची आशा आसा पळय ती बदलोवंक नजो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय पडटा आमी, तें गॅरंटी. आमी परफेक्ट नाव कोणी संवसारांत कोणीय परफेक्ट नात. केदो व्हडलो मनीस जाल्यार एक ना एक चुकींत पडटात. अशें म्हणटा आसतना आमी हेरांक बोट जोगूंक अर्हगी म्हणलें आमी एकल्यांनी चिंतूंक आसता. म्हणटा आसतना पेद्रून म्हळें, सोम्या कोणें सांडल्यार हांव तुका सांडिसो ना, कोण काले म्हळ्यार हांव तुजो फाटलाव करता म्हणून धैर्यान मुखार सरलोलो पेद्रू पडलो गे ना. पडलो ताणें इन्कार केलें. जुदासय पडलो, पेद्रूय पडलो. पूण पडुल्लो पेद्रू संवसाराक ताणें पळोवंक ना, जेजूचें मुखामळ ताणें पळयलें आनी उठलो. जुदास पडलो, संवसाराचें तोंड ताणें पळयलें, नास जावन गेलो. म्हणटा आसतना आशा आमकां प्रबल जावंक जाय. जेजूचो फाटलाव आमी खरेपणी करी जाय जाल्यार
आमच्या काळजांत एक आशा जाय, हांवें जेजूचो पाटलाव करूंक आसा. ते कश्ट जावं दी, कालय जावं दी, हांव जेजूचो पाटलाव करचो सांडिना. हें पयलें पेपर आमी बरय जाय जाल्लें. दुसरें पेपर आमी बरय जाय जाल्लें सेल्फ डिनायल, स्वापरित्याग, इल्लो त्याग आमचे जिणेंत. आमकांच आमी त्याग करूंक आसा. पूण हे स्वापरित्याग, सेल्फ डिनायल म्हणटा आसतना आमकां एक क्वेश्चन येता. हे फादराबांक सिस्टरांक ओके फादर, तांकां फाटी मुखार कोण्णी ना. आमकां कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी त्याग करूंक गेल्यार कशें? म्हज्या घोवाक कोणें पळोवचें, म्हज्या बायलेक कोणें पळोवचें, म्हज्या भुरग्यांची गत कितें? जेजूचो पाटलाव हांवें करना. म्हाका हांव इन्कार करना येता जाल्यार ओके, फादराबांक ओके, तांकां फाटी मुखार ना, ती साकणांकी सोडना आयल्यांत ओके, सिस्टरांकी ओके. आमी कशें जियोवचें? हाका बेस्ट एग्जाम्पल स्थानीक जुवांव आमकां दिता. स्थानीक जुवांव उगडे थोडे व्यक्ती आयले पळया. आमी कसो पाटलाव करीत जाय सोमयाचो. त्या देखून सांत पावल कोरिंदकारांक बरयलें पत्र पयले अध्याय वळी पतारांत आमकां उल्लेख करून सांगता, देवान तुमकां आपयता आसतना तुमी कशें आसल्यात म्हणलें उडासाक दवरा. संवसाराच्या दृश्टेंत तुमचे मोदें बुद्धवंत कोणी नांत. सक्कडी आमी पातकीत म्हणटा आसतना आमी कशें सोमयाचो पाटलाव करचो? एक कुटुंबाचे सांदे जावन सोमयाचो पाटलाव आमी कसो करचो? कितलीं फेस्तां आतां आमकां मोगाच्या न्हू. आमकां क्रिस्तांवांक कितलीं फेस्तां आसात, व्हडलीं फेस्तां म्हणलीं. क्रिसमस, इस्टर, मोंती फेस्त, व्हडलें फेस्त आनी इतलींत न्ही. व्हडलीं फेस्तां म्हणचे आसचीं इतलींत आमकां. ओके, एक 5 धरया, 5 धरया. आमचे मदें एक दस्तूर आसा, फेस्ताक खाले वस्तूर काण घेतात, वय की न्ही. आं, आतां 5 फेस्तांक वस्तूर खाणगे जैगी. आं, वय वय, आतां ना म्हूण येत कित्याक इगर्जेंत आसात तें गॅरंटी. म्हाका गंडीत धैर्य आसलें तुमी ना म्हणटातच म्हण, कित्याक इगर्जे भितर आसोन आमी वय ना ना. घरा गेल्या उपरांत मुडो पगोवन बसयेत. आतां हप्त्याक शॉपिंग म्हणलें पिशेंपण आयलां. हप्त्याक कालें करतात गोत्त ना. शॉपिंग आतां स्वापरित्याग म्हळ्यार 5 फेस्तां आसल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 4 खाण घेया. कित्याक तुमकां 4 खाण घेनाका म्हळ्यार तुमकां राग येवंका. वय वय, हो कालें पाद्री म्हूण खाण घेया. 4 खाण घेया, 4 फेस्तांक वस्तूर खाण घेया. ओके, एका फेस्ताचें वस्तूर आहा पळया तें हेरांक दिया. कित्याक स्थानीक जो हांव म्हणटा तुमचे कडेन 2 दगले आसल्यार एक हेरांक दिया. थोड्या फारीजेव धर्मशास्त्री येवन स्थानीक जो हांव लागीं इसारी लागले, आमी कशें जियेत जाय, आमी कसो पाटलाव करीत जाय. हर एक फेस्ती आमी मिनींगफुली आचरण करूंक जाता. एक अर्थ बरीच जावन एक फेस्त आचरण करियेत ना, अर्थ नासतना आचरण करूंक जाता. ल्हान एक एग्जाम्पल दिता. स्वापरित्याग, आमकां सिल्लो त्याग करून आमी आचरण करियेत. फॉर एग्जाम्पल आतां पोरयेक आमी फेस्त केलें न्ही, खंयचें तें मोंती फेस्त, वय की न्ही. कुटुंबाचें फेस्त. 9 दीस आमी फुलां उडयलीं मोरयेक, वय की न्ही. फुलां
अर्पिली नव्यान केलें ताच्याक एक्स्ट्रा कांय म्हणी केलें गे आमी ना पूण हांव आसचे फिरगज काबळे आमी एक नवेंपण हाडलें ह्या फेस्तांत नवेंपण हाडलें मोरयेक पाळण्यांत घालें आमी मोरयेक पाळणें बांदलें पाळण्यांत दवरलें दवरयेत न्ही मोरयेचो जल्मा दीस न्ही आचरण करस मोरयेक पाळण्यांत दवरलें आनी हर एकल्यांनी पुलां हाडलीं कित्याक म्हळ्यार आमचे दिशेन बरो पावस जाता आनी येते आसा केदाळा रावता गोत्तू ना बरो पावस येते आसा एक दीस ही पावस नातलो दीस ना त्या देखून पुलां येयल्लीं उणी आदल्या 2-3 वर्सांनी आमी पळयलें थोड्यांनी 15 रुपये दिवन एक गुलोब 20 रुपये दिवन एक गुलोब कोणाक हाडलो मोरयेक हाडलो तांचे बघ तांणी दाखयली पळयल्लें हांवें चिंतलें तांणी 15 रुपयांचो गुलोब दवरून दी 50 रुपयांचो गुलोब दवरून दी सांजेर हांव कालें करतां पुरा एकठांय करून व्हरून माडामळा घालता पूण एक दीस हांव माडामळा घालता आसतना ते गुलोब हांव लॅक करतालो 20 रुपये गेले न्ही माडामळाक ताका हांवें म्हळें मोगाचे न्हू हांव एक 10 वस्तू तुमकां सजेस्ट करता 3 पटी मोरयेक फुलां दिवया आमी तांत तक्रार ना 3 पटी फुलां मोरयेक दिवया पूण तें फस्ट फूल आसा पळय तें मोरयेक दिवचें वस्तू रुपार दिवया आमी चड नाका फस्ट दीस कल्दो किलो साकर तुमी दवरा दुसऱ्या दिसा एक 100 ग्राम्स च्या पिठो दवरा तिसऱ्या दिसा एक नारळ दवरा चौथ्या दिसा एक कल्दे लिटर तेल दवरा गोवळक मंडळींत हांवें घालें फस्ट म्हणटाना किसिक करना आसलें एकलो म्हणालो फादर तुमच्या कल्दे किल्या साखरे वरवीं कालें जाता म्हणालो एकलो कल्दे लिटर तेला वरवीं कालें जाता म्हणालो ताका हांवें म्हळें तुमकां बरें लागा नाटल्यार येवच्या वर्सा तुमींत सांगा हें नाका फादर ओके हें फस्ट वर्स म्हाका एक अवकाश दिया कल्द किलो जाल्यार कल्द किलो दवरा म्हळें जायत फादर म्हणालें एनावन्स केलें मोगाचे न्हू फस्ट दीस कल्दे किल्या साखरे वरवीं 70 किलो साकर मेळ्ळी 70 किलो साकर मोरयेक आयली दुसऱ्या दिसा 60 किलो च्या पिठो आयलो तिसऱ्या दिसा 250 नारळ आयले चौथ्या दिसा 70 लिटर तेल आयलें पंचव्या दिसा 80 किलो दाळ आयली लास्ट दीस 13,000 तांदूळ आयलो फेस्त बऱ्या रितीन जालें 3 आश्रमाक काबळे फिरगजेच्या तर्फेन ह्यो वस्तू 3 वांटेकरन 3 आश्रमाक दिले उण्यार उणें एक 15 दीस तीं जेवली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फेस्ताक फेस्त जालें हे कुटुंबाचें फेस्त आमी म्हणटा आमचें कुटुंबाच्या भायर वचून आनी एका कुटुंबाक आमी आमचें कुटुंब म्हणून आमी पोसकें घेतलें आमचें करून घेतलें आमी व्हडल्या कुटुंबाचे सांदे जाले हांव स्वापरित्याग सेल्फ डिनायल इल्लें कश्ट जावंक पुरो पूण तांणी यूज करची कल्द किलो साकर ती मोरयेच्या पांयां तळा ती दवरली तेत कल्द किलो 70 किलो जाले म्हणटा आसतना तत्व मनीस येवन म्हणालो फादर कल्द्या किल्यांत 70 किलो करी येत न्ही
एका नारलांत 250 नार्ल जातात न्ही खाली कलते किल्या दाळींत 75 किलो दाळ जाता गी फादर जाता न्ही तुवें पळयलें न्ही मगाशा भावांनी भयणीनो त्याग करूंक आमी व्हडलें बँड हें करून एनाउन्समेंट करीचे म्हणून ना आमकां कळनाटले बरी आमकां दूख जायनाटले बरी त्याग करूंक जाता एका कुटुंबाक कल्दो किलो साकर कांय व्हडलें वजें तें कांय व्हडलें वजें न्ही अर्दो किलो साकर कांय व्हडलें वजें न्ही पर्वत न्ही तो हरी एक 100 कुटुंबांनी अर्दो 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 किलो अन्न दवरली जाल्यार दोळे दामचे भितर 50 किलो थंय जावन जाली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दुसरे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमच्या कडेन पयशे धांवतात वय की न्ही पयशे धांवतात पूण तुवें काम करिनासतना पयशे खर्चूंक वचनाका कित्याक म्हळ्यार आज थोड्यांक पयशांचें मोल कळीत ना तीं घरां आसात येजमान थंय फॉरीन गळटा म्हणटात येजमान खंय आसा येजमान कुवेट आसा येजमान सौदी आसा येजमान बॅरेन आसा खंय एसी रुमान धा गे तो आं तुमकां गोत्तू ना तुमी हांगा आसात तो थंय खंयच्या वताक पडोवन करपता गी तुमकां गोत्ताय ना हां येवंक आसतना बरें एक पॅन्ट आनी एक 300 रुपयाचो शू आनी एक 50 रुपयांचे सेंट पिशिक्क मारून 4 चॉकलेटाचे पॅकेट काडून घेवन येता ते चॉकलेटाचे पॅकेट तो जल्मान थाणे खाल्या गी ना गी गोत्तू ना आमी काम करिनासतना पयशे खर्चूंक गेल्यार त्या पयशांचें मोल आमकां कळीत आसना कन्नडांत म्हणटात साला माडी तुप्प तिनबेडा कित्याक ताचे रूच कळना पळया तुमी चिंतून पळया तुमी गळल्ले 500 रुपये ते खर्चितना कितले पटी आलोचन करतात तेत गोवान धाडले रप्प म्हणून वंडितना आमकां कांय बोगाना तेत म्हजे 500 रुपये कपडाच्या भितर तावन काडतना 4 पटी मिरयो दामून धरता प्रेज द लॉर्ड हां तिसरें मोगाचें न्हू प्रामाणीकपणी जिये स्वापरित्याग म्हळ्यार प्रामाणीकपणी कोणाची तकली फुटोवन जिवोवचें नाका सदांय तुमी जेवता आसतना ते जेवची पयली उंडी तुमच्या तोंडाक वेता आसतना तुमी त्या शिताक म्हणा हे म्हज्या गामाचे पयशे गी न्ही तकली मारिल्ले पयशे गी म्हण तें जेवण तुमी जेवता आसतना तुमची ती शिताची उंडी तुमच्या हातान धरता आसतना हे म्हज्या गामाचे पयशे गी न्ही दुसऱ्यांक मोस करून हाडिल्ले पयशे गी थंयत तें जेवण रुचीक गी कोडू गी म्हणून तुका त्या दळात कळटा प्रामाणीकपणी जियेया आनी कितें जाय म्हणले आशेक इल्ले ब्रेक घाला तेंत स्वापरित्याग कित्याक म्हळ्यार कितलें घडल्यार आमच्यान कांय व्हरूंक जायना कितलें आमी दवरल्यार कालें केल्यार आतांच्या पिडेंत आमकां वयर पडोवन जाताय ना खंय दाळा खंय कोण मरता म्हणून सांगूंक हें कोवीड आयल्या उपरांत मरण म्हणलें अचानक जावन गेलां हां आतां उलोवन आसले पर्यंत न्हिदतात म्हणटा आसतना इल्लें बरें करूंक आमी प्रयत्न करया कित्याक म्हळ्यार पळया जाके वसाक एक आशा आसली वयगी न्ही हां ती आशा कार्यरुपाक येजय जाल्यार आमी थोडें त्याग करूंक आसा त्या जकेवसान रूख सोडलो आनी सोमयाक राखून रावलो आनी सोमयाक ताणें स्वागत केल्ले वरवीं जाकेवस कांय दुबळो जावंक ना आमी पळयलें ताणें सगळें दिलें पूण देवान ताका आशिर्वादीत केलें आनी एकलो युवकी आयलो थंय जेजून ताका या पयलें म्हजो पाटलाव कर म्हणून पूण
ताचे थंय आशा मात्र आसली. तोंड ल्हान करून तो फाटीं गेलो म्हूण सांगून आमी आयकता. ताका त्याग करूंक नाका जाल्लें. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमी सबारांची नांवां आयकता. मोरीमाय जावं दी, जुजे जावं दी, सांत पावलाच्या पत्रांत येवचें लिडिया जावं दी, मार्ता, मोरी, लाजर जावं दी, जेजून तांकां म्हजो फाटलाव करा म्हणून आपोवंक ना. तांच्या खुशे प्रमाणे जेजूचो फाटलाव तांणी केलो, ती अमर जाली. आनी दंदुताचे कृत्य 5व्या अध्यायांत आमी वाचता, अनानियास आनी सफारिया म्हणली दोगां घोव बायलान. तांणी तांचो जागो इकलो, पूण प्रामाणीकपणी तांणी जियोंक नांत. तांतू इल्लो मुखार जाय म्हणून तांणी लिपोवन दवरलें. त्या देखून तांकां मरण आयलें म्हूण सांगून देवाचें उतर आमी आयकता. म्हणटा आसतना मोगाचेनो, आमचे वरवीं कितें पूण इल्लो त्याग करूंक आमच्यान साध्य जाता गी. जेजूचो फाटलाव आमी करूंक आशा आसल्यार थोडो त्याग आमी करूंक आसा म्हणलें मोतींत आमी दवरीत जाय. तिसरें मोगाचेनो, तुमचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येया. तर जेजूचो फाटलाव केल्यार आमकां कश्ट आसात गी, खंडिती आसतातच. जेजूचो फाटलाव तुमी करूंक कशी व्हरतात जाल्यार खंडिती तुमकां कुरीस आसतलेत. सबारपटी आमी रॉंग मोटिवेशन दवरून नोवेनाक येता, रिट्रीटेक येता. सोमिया म्हजे समस्या पयस जावं दीत, सोमिया तें जावं दी, सोमिया हें तुमचे पैकी कोणें पुणी आयिल्ल्या कश्टांक अर्गान जावन कॅन्डल पेटयलाय. सोमिया म्हज्या जिणयेंत हे कश्ट आयिल्ल्याक तुका अर्गां 10 कॅन्डलां धर. ते वसोंदी म्हूण पेटयल्यात. थोडे पटी पळय पेटयल्ल्या क्षणां पालवयतात कॅन्डलां. आमकां राग येता, ओयगिनी तें सगळें पेटोवन वचचें सोडून अर्ध्यार्थ पालव, म्हजे कश्ट अर्ध्यार्थ रावून दी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार आमी पेटयले म्हणटा आसतना ते सगळे कश्ट कॅन्डलां बरी नापयस जावं दी म्हणून आमी पळोवंत आसता. ती पेस्ता त्या दळा तितलीं कॅन्डलां परत थंय दवरूंक जाता. ते राप्प पालवयतात. आमी येताना सांगता एक चुरी पेटोवंक सोडूनच आयपताले. प्रेज द लॉर्ड. रॉंग मोटिवेशन. मोगाचेनो, जिणयेंत कितले कश्ट आयल्यार सोमी सांगाता आसल्यार आमकां ते कुरीस जड जातात. ते खंडिती जायनात. जेजू आमच्या सांगाता, आमच्या कश्टांत जेजू सांगाता आसल्यार आमकां ते वोवंक कश्ट जायनात. त्या देखून सबारांची चिंता कशी लेगी म्हळ्यार जेजू हे बैला गाडी धांवडायता पळय ताचे बरी म्हणून. गाडी पाड्याच्या वयर दवरून चाटी काण घेवन धांवडायता. म्हळ्यार जेजून सांगचें इतल्यान तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये, हांव तुका धांवडायता. ना 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 ना, तसलो जेजू आमचो न्हय. तो तूं कुरीस वोवयताय जाल्यार तुज्या सांगाता तो सदांच आसा. ह्या खातीरच मोगाचेनो सांत फ्रांसीस सावेर जावं दी, मोरी जावं दी, सांत लॉरेस जावं दी, सांत आंतोनी जावं दी, या जॉन वास, ते जेजून वत्ताय करन आयिल्ले न्ही. तांच्या स्वाकुशे प्रमाणे तांच्या जिणयेचे कश्ट वोवोन काण घेवन ते सोमयाचो फाटलाव करन आयले. त्या देखून तांचो उडास आजय आमी काडटा. अमर जाल्यात ते. तांचे कश्ट तांणी वोवयल्या पासून अमर जाल्यात. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जेजूचो फाटलाव करचे आनी कुरीस वोवोवचें म्हळ्यार अर्थ कितें? सबारांनी चिंतलां आमच्या जिणयेंत येवची पिडा एक कुरीस म्हणून, म्हजो घोव एक कुरीस म्हणून, म्हजी भुरगीं एक कुरीस म्हणून चिंतलां. न्हय, तूं भक्तिवंत जा न्हय, 25-30 कर, 50 नोवेना कर, तुका पिडा येना म्हूण आसाय. येता की ना?
आमच्या मदगत आसलो जुआंव पाऊल दुसरो आज सांत जाला वैगिने ताका पिडा आसली की ना आसली. मदर तेरेजा सांत जाल्या तिका पिडा आसली की ना आसली. ल्हान फूल तेरेज सांत जाल्या ती पिडन तित्त मेली. तर मुनीस जाल्ल्याक तो भक्तिवन जावन दी देवाचेर बावाडत दवरनासतना पिडा आसतात. मनीस जाल्या उपरांत पिडा येजेत कित्याक म्हाका आनी तुका मातयेतावन केल्लें. मातयेचे गूण आमचे थंय आसतातच. माती कुसतात. तुका भांगारातावन केल्लें जाल्यार कांय जाते ना पळय की न्ही. चड पावस आयल्यार माती कुसतात. म्हणटा आसतना आमच्या आंगार इल्लो पावस चड जाल्यार नाकी बांदता. आंगी इल्लें उण जाता. कित्या मातयेचो स्वभाव आसतात तो. तुमी तकली सकल पांय वयर केल्यार पिडा येनो जो म्हणून तुमच्यान तोडवून काण घेवंक जायना. तर हे कुरीस न्हय. आमकां येवची पिडा आमचो कुरीस न्हय. तर कुरीस खंयचो. तुवें बरें केल्यार वायट आयकूंक मेळटा न्ही तें कुरीस. तुवें बरें केल्यार तुवें कालें केलां म्हूण थोडी म्हणटात पळय तो कुरीस. कोणाक चड बरें करूंक येतात पळय तो फाटल्यान सुरी घालता न्ही तुमकां तो कुरीस. पिडा जाल्यार वोवन काणगेत वैगी न्ही. तुमच्या मोगाच्या मनशांनी तो उलयिल्लें उतर वोवन काण घेवन जाताय. बारीक कश्ट तें तो कुरीस. तो कुरीस वोवन काण घेवन म्हज्या फाटल्यान येया. तो देखून इजी वाट ना जेजूचो फाटलाव करूंक. तूं जेजूचो फाटलाव करतना तुका बरेंच आयकूंक मेळटा जाल्यार तूं जेजूचो फाटलाव खरेपणी करिनाय म्हण अर्थ. तुवें बरें केल्यार तुका लोकांनी वायट उलोवंक केदाळा सुर केलें गी त्या दाळा परफेक्ट रितीन तुवें सांगीत हांव जेजूचो फाटलाव आतां करते आसा म्हाका इनाम मेळटें आसा. आतां कळ्ळें गी. आतां दुरसोंग वचनाका आतां कोणाक. तुज्या सुणेक बरेंत केल्यार सूण म्हजी माय तली म्हजी माय अली म्हणटा जाल्यार देवा तुका अर्गा. तुजो फाटलाव करूंक एक म्हाका आचे व्हरूं एक अवकाश दिलोय न्ही. तुमी परत्या न्यान करून फाटी उलयनाकात. त्या दाळा कुरीस सकला दवरलो म्हण अर्थ. प्रेज द लॉर्ड. आनी सुणय तुमी तशेंच ओके. तुमी तुपांत पोण दिवन मांयक सार करून दिल्यार हें कालें गो फोण दिलां हें एक सारगी म्हण केदाळा ती उलयता की देवाक अर्गान दिया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कित्याक म्हळ्यार कश्ट तावन आमी पलायन घेवंक जायना. कित्याक जेजूकी कळीत आसलें. जेजूकी कळीत आसलें म्हाका ते विकृत करतात. हांव जेरुजलेमाक गेल्यार म्हाका धरतात. धर्मशास्त्रीच्या अधीन करतात. म्हाका खुर्सायतात. हांव खुर्सार मरोवंक आसा. जेजू कळीत आसलें. कळीत आसल्यार जेजू खंय येता जेरुजलेमाक येता. त्या देखून खुर्सार तावन पळापळ घेवंक आमच्यान साध्य ना. कित्याक जेजूनी आमकां दाखोवन दिलां ताणें खुर्सार तावन पळापळ घेवंक ना. म्हणटा आसतना मोगाचेनो आमच्या जिणयेंत एक ल्हान ल्हान कुरीस आमी वोवंक मेळटा आसतना ते कुरीस तिरासणेन वोवोन सोमयाचो फाटलाव करूंक आमी मुखार सरल्या वेळार तिसरें पेपार आमी बरयता. तातूंय पास जावंक आसा. चवथें आमी ताचो फाटलाव करूंक आसा. सोमयाचो फाटलाव आमी करूंक आसा. गुंपिनल्ली गोविंद न्ही. आतां तेग जण आयले जेजूचो फाटलाव करूंक अत्रेगून हांव सोमया तुजो फाटलाव करतां. हांव तुजो फाटलाव करतां.
पयलो काले म्हणालो तो आयिल्ले इंटेन्शन तिंगड हांव जेजूचो पाटलाव करीन जाल्यार म्हाका ब्रेड मेळटा बेड मेळटा फूड पूरा फ्री जावन मेळटा कित्याक तो आसर हें करता न्ही कांय पिडा सिडा येना कांय पिडा आयिल्ल्या क्षणा जेजूचो हात म्हज्या मांड्यार दवरल्यार जालो सो हांव तुजो पाटलाव करता म्हणालो ताका जेजू खाले म्हणटा कोल्याक मांटी आसात सुकण्याक गूड आसात मनशा पुताक तकली दवरूंक एक जागो ना तर सोम्याचो पाटलाव तूं करताय जाल्यार तुका आस्त बोदीक तें हें सोम्यातावन मेळटा म्हणली आशा दवरून तूं पाटलाव करशी जाल्यार तें मेळना फस्ट देवाचो पाटलाव कर उरलें पुरो देव तुका मागीर दिता म्हणटा देवाचें उतार दुसरें पळया म्हज्या बापायक मातयेक पावून हांव मागीर येता ताका देव काले म्हणटा मेल्ली मेल्ल्यांक मातयेक पावून दिता थोडी ह्या संवसारार मेल्यांत आस्ती खातीर थोडी मेल्यांत विंगड 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 रितीन थोडी मेल्यांत जिवात पूण तांची मोत दाड्डेवन गेल्या म्हणटा हांव फस्ट प्रिफरन्स जेजू उरलें पुरो मागीर जेजूचो पाटलाव कर आनी सगळ्यांक हांव बाय करन येता आनी एकलो म्हणटा जेजू म्हणटा नांगराक हात घाल्या उपरांत पाटी पळोवंक जायना तूं जेजूचो पाटलाव करूंक आशेताय जाल्यार तुवें एक पटी मॅट काडलाय जाल्यार मुगदलें निरंतरी आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय ते देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ही चार संगती जेजूचो पाटलाव करूंक आमचे थंय आशा आसूंक जाय इल्लें त्याग आमी करूंक आसा तिसरें विशेष रितीन तो कुरीस घेवन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आसा तिसरें चवथें निरंतरी आज पाटलाव करन फाल्यां रजा ना 24/7 जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार आज आतां इल्लेशें आमी जेजूक पाटलाव करचो फाल्यांचे आमची जिणी जियोवची परवां उडास जाल्यार ताका पाटलाव करण्याचें ना निरंतरी आमी पाटलाव करूंक आसा त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो महात्मा गांधी एक उतर सांगता जेजूचो ह्या कलेन तुमी एक काम करूंक वेतात जाल्यार पयलें तुमकां तिरस्कार करतात दुसरें तुमकां पळोवन हांसतात तिसरें तुमचे कडेन लढाई करतात अक्रेक तुमी भिन्न जावनचे आतां जेजूचो पाटलाव तुमी खरेपणी करतात जाल्यार फस्ट तुमकां मांडो समाना म्हणटात है की न्ही आतां तुमी एका रितीर एक आयल्या उपरांत तुमकां कळटा देवाच्या उतराक एक सकत आसा तें आमी वासीत जाय मागणें करीत जाय म्हणून आतां तुमी घरा वांजेल ओपन करून वासूं सुरू केल्यार घरचीं सगळ्यां तुमकां एक्सेप्ट करतात की ना कालेंगी आपा पोर रितीर गेल्या उपरांत एक नट्ट लूज जाल्लें बरी खंय गेल्यार आतां प्रेज द लॉर्ड तेर्स मागणेंत मांडो घुंव लागी म्हूण आमी गेले आसो कित्याक ताका गोत्त ना तें तो वचोंक ना तुमकां मात्र कळीत आसा फस्ट तुमकां तिरस्कार करतात मागीर हांसतात आमचें एकलें आसा थंय भितर हालेलुया मागीर इल्ले लढाई करूंक की पुरो लास्टाक एक 6 म्हयने जाल्या उपरांत तो म्हणटा अळगा म्हाका ही रितीरेक येजे गो यागी म्हाका ही रितीर ऐकजे म्हण जालां यागी प्रेज द लॉर्ड अक्रेकत एक्सेप्ट करचें फस्टाक कोणी तुका लागीं करिनांत
म्हणटा आसतना हे तिनांत तिरस्कार करतना हसतना लढाई करतना आमी चिंता हे म्हाका खाल्याक तांचे बरी हांवूय जियेया वय की न्ही सोण सोडता आमी सोण सोडता ना सोम्याच्या वाटेंत आमी चलता जाल्यार आमच्या वाटेंत आमकां कांटे कुंटे मेळटलेत नाहीच रोड मेळटा म्हूण चिंतचें नाका ते देखून तुमी मागता आसतना तुमचे कश्ट सक्कळी पयस जातात म्हूण चिंती नाकात तुमणे मागणें सुरू करता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक 3 म्हयने 6 म्हयने 1 वर्स तुमचे कश्ट सोडीत जावंक पुरो कित्याक सैतान सोडना जेजूचो फाटलाव करचो ताका मोण ना त्या देखून तुमकां थंय तावन पाटी हाडटा म्हणसर तो निदाना थोड्यांक जाता हें हांवें मागणें सोडल्या उपरांत पुरो समाज जालें पळय जैताची वाट जाय गी आमकां थोडे पटी इल्ले कश्ट आमी सोसी जई पडटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया दोळे आमचे धांपया आज सोम्यान आमकां ह्या पुणशेताक आपयलां एक खरें सवाल आमचे कडेन विचारूंक म्हजो सीस जावंक तुका खुशी आसा गी म्हजो पाटलाव करूंक तूं खुशी व्हरताय गी वय आमी सक्कळी त्यात आशेन पयस पयसल्या गांवांतावन ह्या पुणशेताक आयल्या पयशिल्लें पैण करून आमी ह्या पुणशेताक येवन ह्या रितीरेंत भाग घेवन आसता आशा नातल्ली जाल्यार आमी हांगा येवन बसूंक असाध्य आसलें आमचे कडेन आशा आसा वय हांवें जेजूचो फाटलाव करूंक जाय जेजू म्हाका जाय पूण ह्या आशेंत आमकां संवसाराच्यो ओडण्यो सबारपटी दोसतात ल्हान ल्हान कारणां पासत सोम्याच्या मोगातावन आमी सबारपटी पयस गेल्या जावंक पुरो एक घडीभर आमी आलोचन करया सांपावलान कोरिंदकारांक बरयल्या पत्रांत ताणें सांगिल्ले बरी तुमकां देवान आपयता आसतना खंयच्या स्थितीर तुमी आसल्यात तुमी इल्लें चिंतून पळया ताणें तुमकां आपयल्या उपरांत ताणें कितलीं बेसांवांनी तुमकां भरल्यांत म्हणलें चिंतून पळया ती बेसांवां सक्कळी तुमकां भोगूंक मेळ्ळ्यान जाल्यार कित्याक सोम्याच्या वाटेंतावन पयस वेतात संवसार आमकां कितेंय दिवंक आज सकना कितें पुणी दिता जाल्यार ते 2 दिसांक मात्र एक ना एक दीस आमी हो संवसार सांडून सोम्या लागीं आमी वचूंक आसा तर ती वाट खरेपणी आमी सोमकोंक तसो सोमी आमकां ताच्या कुरपेन बरोवन दी म्हणून आतां आमी मागया त्या सोम्याच्या वाटेक अडकळ जावचे संगती जें कितें आसा तें सक्कळी आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया पळय आमी अबल जावन आसा सबारपटी आमी पडटा सबार आमकां म्हज्यान असाध्य म्हणलें आमी चिंतलां जावंक पुरो पण सोमी आमच्या सांगाता सदांच आसा जिणयेंत एक ल्हान त्याग सोम्या खातीर आमी करूंक म्हज्या सदांच्या जिणयेंत हांवें येदोळ चिंतले खुरीस ते खुरीस न्हय तर सोम्या खातीर कितेंपुणी म्हाका भोगूंक मेळना गी सोम्याची वाट समकत आसतना दुसऱ्यांनी म्हाका हिणसिलां गी दुरसोण्याच्या उतरांनी तांणी म्हाका पयस दवरलां गी तर सोम्याक आजर दिवया सोम्या म्हज्या जिणयेंत ते खुरीस हांवें मौनपणी सोंसणीकायेन वोवंक म्हाका तुज्या कुरपेन बर म्हूण मागया सदांच सोम्याचो फाटलाव करूंक सोम्याचो आदार आतां आमी मागोन खाण घेवया
सर पदवीधर आसनाच्या देवा, सबारांनी तुजो पाटलाव करूंक आशा दाखयली. सबार जण तुज्या पाटल्यान आयिले, पूण आखरेक उरले 12 जण शिस मात्र. देवाच्या उतरांत आमी आयकलें जाल्यार 5 सुणे आनी 2 मासलेचे असर्यां करता आसतना सोम्या 5000 लोक तुज्या सांगात आसलो. अखरेक तें असर्य मुगदात आसतना 12 जण मात्र उरले तुज्या सांगाता. त्या 12 जणांती सोम्या जेन्ना तूं कुरीस वोबोन येता आसतना ह्या गेस्सेमनी मळ्यांत तेग मात्र तुज्या सांगात आयले. तूं कुर्सार कळता आसतना त्या तेगां पैकी 2 तुका सोडून गेले. अखरेक एकलो मात्र कुर्सा मोळी उरलो. सोम्या हांव सुस्थितींत आसतना, बऱ्या कामार आसतना, बऱ्या स्थितीर आसतना सबार जण म्हज्या फाटल्यान आसोंक पुरो. आज म्हज्या कश्टांत कोणी एकलो नासतना हांव एकसुरो जालां जावंक पुरो. पूण हांव पातयेतां सोम्या, तूं म्हज्या सांगात आसाय. आपयलेलो देव तूं म्हाका एकसुरो सांडिनाय म्हणलो बरवसो म्हजेर खंडीत ही आसा जेसू. त्या बरोवशान त्या बोवार्थांत मुखार सरोंक म्हाका बळ दी, कृपा दी म्हूण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगान तुका सोम्या जेजू, ग्लाब तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या जेजू, हर्षेतां तुका सोम्या जेजू, होगोळशेतां तुका सोम्या जेजू, वर्णेतां तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वपदवीधर आसनाच्या देवा, आमकां तुवें सगळ्यांकी नामखाण तुजो फाटलाव करूंक आपयलाय. तो तुज्या आपण्या प्रमाणे आमी खरेपणी तुजो फाटलाव करूंक आमकां तुज्या सक्तेन भर, आशिर्वादान भर. जिणे पर्यंत तुका सांडी नासतना तुज्या सांगात रावूंक जाय असले कृपा आमकां दी आनी आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हांव. आमेन. आराधनाक तयार करून आमी गाडयांत गीत पान संको 20. Jesu apoita, Jesu apoita, maka duka gopantapla. Jesu apoita, Jesu apoita, Jesu apoita, maka duka gopantapla. Jesu apoita, duka amchi posta, दैरान आमका बोलता. दुका आमची पुस्ता, दैरान आमका बोलता. खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी
तक्षण जेसू लागी आस्था कंचाय घडी ओलो दिल्याने तक्षण जेसू लागी आस्था जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाकाच तुका गोपांतापल्या जेसू आपयता कष्टांत सांपळताना नश्टांनी अडसताना कष्टांत सांपडाताना नश्टांनी अडसताना निराश नाका दैरान आपय तो तुका उकळता निराश नाका दैरान आपय तो तुका उकळता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांतापल्या जेसू आपयता पिडे शिडे वेळार जेसू ओलो दिल्या पिडे शिडे वेळार जेसू ओलो दिल्या कोणी तो सांगती भेदभाव नासता भलायकी ताजी पाटी दिता कोणी तो सांगती भेदभाव नासता भलायकी ताजी पाटी दिता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांतापल्या जेसू आपयता जेसू आपयता तुका आनी म्हाका जेसू आपयता तूं आसल्या स्थितीरेंत म्हाका तुका गोपांतापल्या जेसू आपयता जेसू आपयता जेसू आपयता हालेलुया 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 क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो येदोळो आयकल्ल्या शर्मावांत जेजून म्हाका आनी तुका ताचो शीस जावन आपयलें. ह्या आराधना वेळार आमी एक गीत गायलें, जेजू आपयता. जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. आतां शीस जावन न्हय
ताच्या कुटुंबाचो सांदो जावन ताच्या व्हडल्या कुटुंबांत तूं एक भाव जावंक, तूं एक आवय जावंक, तूं एक जेजूचो संबंधी जावंक जेजू तुका आपयता. तूं आतां आसल्या स्थितींत तो तुका आपयते आसा. ना फावो जाल्ल्या आमकां जेजू ताच्या कुटुंबाचो सांदो जावन आपयता आसतना कितलें व्हडलें बाग पळया. सर्गांनी संवसार रचल्लो जेजू ह्या उंड्या रुपार मनशां मुखार प्रत्यक्ष जावन ताचे दोनी हात विस्तारून ताचे मुखार आमी दिंबयेर पडोवन ताचें आराधन करनासता आसतना म्हाका आनी तुका ताचे थंय एक जावंक जेजू आपयते आसा. पातकी जावन आसचें आमकां जेजू थंय एक जावंक आपोवणें मेळना. पवित्र पुस्तकांत जेजून साबार जाणांक आपयलें. आपयल्ले हर एक व्यक्ती जेजूचो पाटलाव तांणी केलो. तर जेजून आपयल्ल्या, जेजून आशिर्वादीत केल्ल्या त्या व्यक्ती सांगाता मेळोवन सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक आतां आमी आराधन करया, ताची स्तुती करया, ताचें नांव आमी वाखणुया, ताका आमी अर्गां दिवया. कित्याक आजच्या की वर्ते आमच्यान कितेंय करूंक जायना ह्या आराधनांत. तर जेजूचें दर्शन लाभल्ल्या व्यक्ती सांगाता आतां आमी ह्या पवित्र आराधनांत तांच्या सांगाता मेळोवन जेजूक आराधन करया, ताची स्तुती करया, ताका वाखणुया. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. आपले सुमेची साकर म्हणून देवाच्या उतराक खालती मान घालन आमकां पातकांतल्यान सोडोवच्याक आपणाकच समर्पित केल्ल्या मोरये सांगाता मेळोवन आमी म्हणया. आराधने 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. उदेंती तावन आयिल्ल्या थेगरायांनी जेजूक त्या गर्दनाच्या गोट्यांत पळोवन तांची खाणीक अर्पून जेजूक नमस्कार केल्ल्या त्या थेगरायां सांगाता मेळोवन म्हणया. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. म्हणून संवसाराक आयिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक दाखोवन दिल्ल्या स्थानीक जुआंव सांगाता आमी सगळीं मेळोवन म्हणया. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. सोम्याचें वस्तू हांव वापरना जाल्यार हांव गूण जायन म्हणून भवाट उसारल्ल्या त्या 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळच्या त्या स्त्रियेच्या भवाडटा सोमे आमी जेजूक आराधन करन म्हणया. ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. 5 सुंडे 2 मासल्यो त्याग करन
व्हडल्या सर्याक कारणीकर्त जाल्ल्या त्या भुरग्याच्या त्याग संगाता मेळोवन आमी जेजूक म्हणया ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ सोम्या आमी हांगाच आसचें बरें म्हणून ताबोर पर्वतार जेजूचें रुपांतर पळोवन जेजूक आराधन केल्ल्या पेद्रो सांगाता मेळोवन जेजूक आराधन करन म्हणया ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ सोम्याक पळोवचे खातीर रुखार सोडोवन सोम्याचें दर्शन घेवन परिवर्तन जाल्ल्या जाकेव सांगाता जेजूक आराधन करया ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ सोम्या तूं म्हज्या घरा भितर येवंक हांव फावो न्हय पूण तुज्या एकाच एका उतरान म्हजो सेवाक गूण जातलो म्हूण बोवार्थ परगट केल्ल्या शताधिपती सांगाता मेळोवन जेजूक आराधन करया ಮೊನಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಶ್ರೀಹಕ್ಕಿ ಆರಾಧನೆ घरा आयिल्ल्या जेजूक आपल्या सेवे मुखांतर सेवा केल्ल्या मार्ता सांगाता मेळोवन जेजूक आराधन करया ಮೊನಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ 10 जण कोडकारा पैकी गूण जाल्ल्या पासत पाटी येवन जेजूक अर्घां दिल्ल्या त्या समारियाच्या पिडेस्ता सांगाता मेळोवन आमी जेजूक आराधन करया ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ हांवें केल्लीं पातकां सगळीं म्हज्या दोळ्या मुखार असले बरीं सांगलो व्यक्ती म्हाका मेळ्ळा म्हणलेल्या त्या समारियाच्या स्त्रिये सांगाता मेळोवन जेजूक आराधन करया ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ म्हज्या देवा म्हज्या साईबा म्हणून पुनरुत्थान जाल्ल्या जेजू थंय बोवार्थ उसारलेल्या सांत तोमासा सांगाता मेळोवन जेजूक आराधन करया ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ जेजूक मेळोवंक राती आयिल्ल्या निकोदेमा सांगाता मेळोवन जेजूक आराधन करया ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ आपले तुजी आवय म्हणून कुर्सार तावन आपल्या आवयक जुवावंक दिलें जुवावन मरयेक आपणाची कर्ण घेतलें त्या जुवावन सांगाता मेळोवन जेजूक आमी आराधन करया ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ सोम्या तूं सर्गार वता आसतना म्हजो उडास कर म्हणून प्रार्थन केल्ल्या त्या बऱ्या स्वराच्या मागण्या सोबी जेजूक आराधन करया ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ साईबा ताका तुवें खाण वेलाय जाल्यार म्हाका पाटीन दी हांव ताका व्हरता म्हणून सोम्या थंय अखंड बोवार्थ दवरलेल्या मागदलाच्या मोरये सांगाता मेळोवन जेजूक आमी आराधन करया ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ सर्ग उक्तो जाल्लो हांव पळयते आसा त्या सोम्याक हांव पळयते आसा म्हणून मरणाच्या वेळारी सोम्याक साक्ष दिल्ल्या स्टेफना सांगाता मेळोवन जेजूक आराधन करया ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ
पवित्रात्मा देवरीके आराधने पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक साक्ष जाल्ल्या सक्कड सिसा सांगाता मेळोन जेजूक आराधन करया उन्नत देवरीगे आराधने महिमेय देवरीगे आराधने पवित्र सभेक दोग बाई सरोन जेजूचें दर्शन मेळोन परिवर्तन जाल्ल्या साम पावला सांगाता मेळोन जेजूक आराधन करया उन्नत देवरीगे आराधने महिमेय देवरीगे आराधने दोनी हात वयर उबारून आमकां समी सुमयाच्या हातीन समर्पण करन जेजूक आराधन करया ताची स्तुती करया हालेलुया 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 पवित्र ख्रिस्त काल आमचे मोदगात तस्य सुमयाक आमी सरपडोन नमान करया आमकांच ताच्या हाती आमी समर्पित करया आमकां एकल्यां की आमचें नांव काण आमचो पाटलाव करूंक आपयल्लो जेजू बेश्टें ताणें आपोवंक ना ताच्या कुटुंबाचो सांदो जावंक ताणें आमकां आपयला क्रिस्तांव क्रिस्तत हांव म्हणलें ह्या संवसाराक दाखोवंक आमकां एकल्यां की ताणें एक आपोणें दिलां जो कोण म्हजें उतर आयकता त्या उतरा प्रमाणे जो कोण चलता तो जावन आसा म्हजी आवय म्हजो भाव म्हजे भयण म्हणटा सोमी जेजू तर सोमयाच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक आमकां ताणें आपयलां जाल्यार आमची पातकां एक ताका अडखळ जाता जाल्यार आमी केल्ल्या सोर पातकांचो आमी उडास काडया आनी सोमया लागचें बोगसाणें मागया आनी आमची पातकां आमकां बोगोस म्हणून मागया आमकां नितळ कर सोमया म्हूण मागया कशें कोडकाराक ताणें नितळ केलें समारियाच्या स्त्रियेक ताणें आपडलें जकेवाची वांकडी जिणी ताणें नीट केली मातेवाक परिवर्तन केलें वेचीत पुताक आपल्या वेंगेंत घेतलें गे तशेंच सक्रामेंतांत आसलो सोमी आमकांय एक नवें रूप दिवन दी म्हणून आतां आमी मागया सोमया म्हजी पातकां बोगोस म्हाका नितळ कर म्हाका नवी जिणी दी म्हणून कळवळायेन ताचे लागीं मागया सोमयाच्या हाती आमकांच आमी समर्पीत करया त्या वेचीत पुता बरी पाटी सोमया थंय एक जावया कित्याक आमी सोमया थंय एक जायचे जाल्यार आमची पातकां आमी नितळ पातकांत हांवन आमी नितळ जावंक आसा तसो सोमी आमकां ताच्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ करून दी म्हणून ह्या गितां मुखांत्र सोमयाक
ओगोळसून मागया आनी सोम्याची काकूळत आमी मागया, सोम्याची दया आमी मागया. सोम्या म्हजेर विरमत पाव, म्हजे पातकां बोगोस म्हाका नवें कर म्हणून आमी ताचे लागीं मागया. 160. काकुळक आमची आबा बापा, काकुळक आमची, काकुळक आमची आबा बापा, काकुळक आमची, काकुळक आमची आबा बापा, काकुळक आमची, काकुळक आमची आबा बापा, काकुळक आमची. पाप आदरले, तुका दुखयले, मंदामें तुझे ते मोड तुका वेसाणले. जेसू पाप आदरले, तुका दुखयले, मंदामें तुझे ते मोड तुका वेसाणले. काकुळक आमची आबा बापा, जेसू काकुळक आमची, काकुळक आमची आबा बापा, काकुळक आमची. सोम्याची, काकुळक आमची, सोम्याची सू, काकुळक आमची, बरी एकल्यांची सोम्याची काकुळक आमची, सोम्याची सू, काकुळक आमची. नेणारपणान आमी केल्ल्या सोर पातकाची. पाप आदारले, तुका कुरसायले, दैविक मोगाक तुका सांडून जिवीत विबाडले. जेसू पाप आदारले, तुका कुरसायले, दैविक मोगाक तुका सांडून जिवीत विबाडले. काकुळक आमची, सोम्याची सू, काकुळक आमची, काकुळक आमची, सोम्याची सू, काकुळक आमची, काकुळक आमची. हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 ईश्वर स्तोत्रांगने, ईश्वर आराधना, ईश्वर महिमा, ईश्वर स्तोत्र, ईश्वर की स्तुति. हालेलुया 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 हालेलुया. तुका जिसू, महिमा तुका जिसू, स्तुति तुका जिसू, जय तुका जिसू. आराधना सगळं म्हज्या खालसा, सगळं म्हज्या सत्य, सगळं म्हज्या मला, सगळं तुझ्या अज्ञान. हांव तुका आराधना करता, तुका वंदिता, तुका वर्सिता. हालेलुया 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 हालेलुया. सामार्क प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 3रो अध्याय वळ 31. तितल्यार ताची आवय आनी भाव थंय येवन पावली, पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो तांचे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण, म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव,
जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजे भयण, म्हजी आवय म्हणालो जेसू. देवाचें उतार हे. वाकणी तुका ख्रिस्ता. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 तुम्ही तुमची फोटो काढले आगी केदाळा म्हणून पयले पुरा फोटो काडूंक कितली तयाराय आसली वयगी न्ही. आतां फोटो काडचें कांय व्हडलें काम न्ही वयगी न्ही. रावले कडेच या मुखल्यांनी काडटात, फाटल्यांनी काडटात वयगी न्ही. मुखल्यान फाटल्या कॅमेरार काडची फोटोक आमी सक्कडी नीट रावता वयगी न्ही. पूण आतांच्या काळार फाटल्या कॅमेरान तो फोटो काडल्यार तांकां तृप्ती जायना. मुखल्या कॅमेरार काडल्यार मात्र तृप्ती. कितलीय फोटो काडून दी लास्टाक एक सेल्फी पाला वयगी न्ही. आनी ती सेल्फी म्हणल्या तक्षण एकलय नीट रावनात पुरो वांकडेंत. आनी आमी सडाव वतू फाटल्या कॅमेरार फोटो काडटना एक एंगल आसता ताका वयगी न्ही. फ्रेम म्हणटा. पूण सेल्फी काडटना एका लायनीर कोण्णी रावनात. ಒಟ್ಟುಕ ಕೈ ಜಾಗೋ ಆಸ ತೈ ಮಂಡೋರಿಗೋನ್ಸು तितलोच. ಒಟ್ಟುಕ फोटो काडटना त्या सेल्फी भितर हांवें येजय आनी मात्र न्ही तो काडटलो मनीस एकल्याकी सोडना. वयर सकला कशें करनी सगळ्यांकी त्या सेल्फी भितर हाडटा वयगी न्ही. वय आमी ल्हान आसतना एक फोटो काडिल्ले उडास आसा जावंक पुरो तुमकां 7th बांका वयर रावून इस्कॉलाचे भुरगीं वयगी न्ही लायनीर रावल्ली निट्टू तांकां हालोवंक ना. ते मुखल्यान एक बॉक्स दवरून ताचेर एक काळो कुडको घालन तो मनीस रिगलो जाल्यार खंय गेलो म्हण आमकां कळनाटलें. ताणें सांगचे फोटो जाली म्हणून. ताच्या उपरांत ती फोटो येवंक 1 म्हयनो मागीर ती फोटो पळयतना थोड्यांनी दोळे दांपल्यात, थोड्यांनी सकला पळयला. चेंज करूंक जायना. आतांच्या फोटोर जाल्यार तक्षण पळोवन ना म्हजो मांडो सकला गेला तें डिलीट कर वयगी न्ही. आतां आमी काडिल्ल्या खंयचीय फोटो जावन दी तांचो आमी आस जाय म्हूण आशेता वयगी न्ही. आनी आतां काजाराच्या माटवांत आमकां सुमार जण मांगो करतात. कशें बेश्टें रावन पिचक म्हण काडचें. परवा आल्बम येताना आमची कोणाची आसाना. आमी रावुल्लेंच आयले नात. बेश्टे लायट मात्र आमचेर विचारल्यार ती खंय मिस जाल्या आसतली. कालें मिस जावचें वय. बेश्टें रावोन एक काडली 5 मिनटां आमचे वेस्ट. त्या कापडार एक काडी जाल्ली फोटो वयगी न्ही. आतां आनी एक सवाल तुमकां हांवें विचारचें जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकादळा सोम्यान आज आमची सेल्फी काडल्यार त्या सेल्फींत तूं आसाय गी. सोम्याच्या सेल्फींत तुका जागो आसा गी. सोम्याच्या कुटुंबांत तूं एक सांदो गी. मनशान काडच्या सेल्फींत जागो काणगे जाय जाल्यार व्हडलें काम करी जे म्हणना ते फोटो काडटना आमी थंय आसल्यार पुरो. पूण सोम्याच्या सेल्फींत आमी जागो घे जाय जाल्यार ताच्या कुटुंबांत आमी एक सांदो जायचे जाल्यार आमी इल्लें काम करूंक आसा. आज ह्या संवसारांत आमचो संबंध कसो घडटा. कशें आमी एकामेका रिलेशन दाखयता. कशें आमी सैरीन धैर्य म्हणून कशें सांगता.
फॉर एग्जाम्पल सोजांक गेलीं खंय पुणी अप्रूप मेळ्ळ्यार तुमी सोजगी खंयचे सोज तुमी लो 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 उस्तिताना रूख कणगी मेळ्ळे बरी पाळां मेळोंक सुरू जातात. हो तुमी मोगर्नाडचेंगी मोगर्नाड खंय शंबुरू शंबुरू थंय तो म्हजो बप्पू न्ही तो तुमचो बप्पू गे व्हडली रूख कणगी मेळ्ळे बरी जाली ते. आज संवसारांत म्हजो आनी तुजो संबंध रक्त संबंधांत एक जाता ओगी न्ही. संवसारांत रक्त संबंध एका आवय बापायक जल्मल्ली भुरगीं रक्त संबंध भाऊ भयणी म्हणटा आमी ओगी न्ही. हो एका रितीचो संबंध. दुसरो संबंध खाजार मुखांतर घडटा ओगी न्ही. फेर्नांडीसा गेल्या पुताक सोजांक गेल्या धुवेक अडल्या उपरांत फेर्नांडीसांक गेली आनी सोजांक गेलीं कालें जालें सैरीन जालीं साडू धाकट्याबू निवणी मिवणी पळया तें कशें ती फेर्नांडीसांक गेली न्ही तुमी सोजांक गेलीं तुमकां आनी म्हजो धाकटो पुत विन्सीक आतांचें न्ही तूं हाडलें तशें पळया. दुसरो संबंध खाजारा मुखांतर घडलो ओगी न्ही. तिसरो संबंध पोसकें घेवचें म्हण आसा आमच्यान. आमची भुरगीं न्ही कोणाचेय भुरग्याक हांवें पोसकें घेतल्यार तें भुरगें म्हजें भुरगेंच ओगी न्ही. थंय संबंध घडलो तें रगत दुसरें जावंक पुरो पूण हांवें केदाळाप ताका पोसकें घेतलें गी तें म्हजें धूव म्हजो पूत जाता. तिसरो संबंध. चवथो संबंध फ्रेंड्स म्हणटा हांव. हें सादारणाक मेळना 100रांत 1-2 मेळटा ओगी न्ही. थोडे फ्रेंड्स आसात केदाळा कळ्ळें थोड्यांक कळ्ळें या पक्का कळ्ळें. हें 3 पोटी उचलायतना करेक्ट कळ्ळें. या गोंयनातलो खंयचे खंय जावन परमळकाण घेवन येतात म्हणना त्या दळा मात्र ते फ्रेंड्स. इल्लें जाल्या उपरांत जॉने हांव सोडणार रे तुका हांव आसा. देवल्या उपरांत ताका वोवन काण घेवंक आनी एकल्यान वचोचें घालता म्हणसर हांव सोडना तुका. घाल्या उपरांत टायट जाल्या उपरांत ताका घरा सोडून गाड्यांत वचोचें मागीर. हले फ्रेंड्स नाकात आमकां. संबंध जायचे म्हळ्यार तुका सुखांत आसतना साबार जाण आसोंक पुरो पूण तूं कश्टांत आसतना खंयचो व्यक्ती तुका येवन तुका हेल्प करता गे तो फ्रेंड थले मेळचे बारी अप्रूप वैग न्ही. तुजे कडेन आसतना व्हरूंक सुमार जण येतात दिवंक कोणी आसना. 4 रितीन ह्या संवसारांत आमकां संबंध घडटात. जावंक पुरो रक्त संबंध काजारा संबंध पोसकें घेवचें दत्त स्विकार म्हणटात फ्रेंड्स. तर देवाच्या राजांत आमकां संबंध कसो घडटा. जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता तो जावन आसा म्हजी आवय म्हजो भाव म्हजें भयण म्हणटा स्वामी जेजू. आज दोनी सेरमांव फस्ट देवान आमकां सीस जावंक आपयलें. आतां देव आमकां ताच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक आपयता. तर हें देवाचें उतर आमकां पवित्र सभेंत मेळटा. त्या देखूनचो सांत सिप्रियन कॅथरेज म्हणटा देवाक तूं बापय म्हूण आपयताय जाल्यार तुका पवित्र सभा म्हणली आवय जावंकूच जाय. ती नासतना तुका देवाक बापय म्हूण आपोवंक जायना. कित्याक पवित्र सभेंत आमकां देवाचें उतर मेळटा. केदाळा हें उतर आमी आयकून बेश्टें आयकून सोडल्यार पावना. आमी त्या उतरा प्रमाणे केदाळा जियोवंक सुरू करता
त्या दाळा जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो, देवाचे उतर तुम्ही आयकलां, पण आज सगळे म्हाका विवर करून दिवंक जायना. खाली 5 उतरां हांवें विंचून काडल्यांत. देवाच्या सगळ्या वांजेलांतावन 5 उतरां हांवें विंचून काडल्यांत. जेन्ना ही 5 उतरां आमच्या जिणयेंत आमी जियोवंक सुरू करता, त्या दाळा आमी जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक प्रयत्न करता. पयलें उतार जेजून आमकां दिवचें मातेवाचो वांजेल 25वा अध्याय वळ 40. ह्या ल्हानांतल्या ल्हानां पैकी कितें तुमी तांकां केलें गी तेंच म्हाका तुमी केलें. ह्या ल्हानांतल्या ल्हानां पैकी तांकां कितें तुमी केलें गी तेंच म्हाकाच तुमी केलें. तें बरें केल्यार जेजू केल्लें बरी, वायट केल्यार जेजू केल्ले बरी. कित्याक म्हळ्यार सांत पावलोक जेजू सांगता, सोमया तूं कोण? ताका जेजू म्हणटा, तूं कोणाक शिक्षा दिताय गी तोच हांव. तर जेजूच्या नांवांत आमी कितें बरें करता गी तें जेजूकूच आमी केल्ले बरी. तर जिणयेंत एक ल्हान त्याग जेजू खातीर आमकां करूंक साध्य जाता गी. हांवें वडोल फस्ट सेर्मावान सांगले बरें, जेजू खातीर 1 काल्दो किलो साकर, 1 नाल्ल, 1 काल्दो किलो दाळ जाता. मौन केल्यार जाता. मौन केल्यार आमी क्रिस्तांवांनी मौन केल्यार कोणी दुबळीं ह्या संवसारार आसूंक साध्य नांत. आमी मौन केल्यार ल्हान काम. कित्या खातीर आमी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो एकसुरी आमी सर्गाक वचोंक जायना. पळय, तुमचे वयर कालें केस आसल्यार एकसुरें तुमकां कोर्टाक वचोंक जाताय? ना. तुमी कोर्टाक वचत जाल्यार कोणा सांगाता वचोचें? लॉयरा सांगाता वचोचें. तशेंच फाल्यां मरतना तुमी एकलींत मरतात, कळ्ळें मो? मरतना एकलींत मरतात, पूण सर्गाक येतना तुमच्या सांगाता एकल्याक आपोवन व्हरचेत खंय? कोणाक आपोवंक व्हरतात? आपोवन व्हरचे व्यक्तीक आतांत निर्धार करा. तुमकां कोण साक्ष दिवंक फाल्यां सोम्या मुखार उबो रावता, तो लक्ष्मणा जावयेत, मम्मदय जावयेत, जुबेदाय जावयेत, बी फातुमाय जावयेत, या रोहिणी जावयेत, या हेलेनी जावयेत. प्रेज द लॉर्ड. तांकां तुमी विंचून काडूंक आसा. तें जीव आसतनांत करीचे, मेल्या उपरांत जायना. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक कितें तुमी केलें गी तेंच म्हाकाच तुमी केलें. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या मागण्यांत आमी आयकता सर्गाकेची वाट कोणाच्या? शेजारच्या आंगणांत येता. तुमचो शेजारी कोण? ईश्वर पुजारी. तिसल्यान मम्मद आसा, वयल्यान कोण आसा म्हण कोणाक? थोड्यांक तांच्या कुशीच्या घरा कोण आसात म्हणी गोत्तना. कित्याक आतां फ्लॅट जाले हांगा पुरा. 412 तीं आसात, 411 कोण आसात म्हळ्यार कोण आसात की आमकां कितें गोत्त. आनी आमी म्हणटा सर्गाची वाट कुशिल्ल्यान येता म्हणून. सर्गाची वाट 411 ती येता, 407 ती येता. ता देखून सर्गाकेची वाट आमी सदांय क्लीन करीजे. वर्साक एक फावटी सिमिस्त्र क्लीन केल्यार पावना. सर्गाची वाट क्लीन करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आतां कोयती पिक्कास आनी पुरा रेडी करा सर्गाची वाट क्लीन करूंक.
सर्गाक वेची वाट क्लीन करी जाय जाल्यार कोयती पिकासाची गरज ना. ल्हान एक त्याग पुरो. थंय कुटुंबाचो सांदो जावन आमी आमचें स्थान भद्र करयेत. पयलें वाक्य म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक तुवें कितें केलें इंगी तेंच म्हाका तुमी केलें. दुसरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मातेवचो वांजेल 5वो अध्याय वळ 44. तुज्या दुस्मानाचो कोण तुजो दुस्मान? थंय दिल्ली रावून आसलो गी? ना 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 ना, घरा भितर तासोंक पुरो. थोड्यांक व्हडलो भावूत तूं आनी थोड्यांक धाकटें भयण आहा पळय तें. उडास आयलो आतां, नांवी काडलें. प्रेज द लॉर्ड. ते खातीर दुस्मानाक सोदून काण घेवन खंय रांच्या हितलाक वचचें म्हणना. आमच्या घरांत सुमार जण आसात. तांचो मोग कर. तांणी केल्लें तुज्या मोतीन तूं दवरून कण घेवन परत्यान रिवायंड करन तेंत गुंडायल्यार तुजी भलायकेत पाड जाता. त्या देखून बोगसणाच्या स्पिरितान बरो. सोम्याच्या कुटुंबांत राग ना, सोम्याच्या कुटुंबांत द्वेष ना, सोम्याच्या कुटुंबांत सोडदोड आसा, सोम्याच्या कुटुंबांत बोगसणें आसा, सोम्याच्या कुटुंबांत मोग आसा. तर सोम्याच्या कुटुंबाचो सांदो जाय जाल्यार दुसरें वाक्य तुवें तुज्या जिणयेंत सांबाळी जाय जाल्लें बोगसणें. इल्लेशे कश्ट न्ही? वय सुलाबेन मेळना, सुलाबेन मेळना. इल्लेशे कश्ट काडूंक आसात. तिसरें जुवांचो वांजेल 6वो अध्याय वळ 53. मोजे मास केल्ल्या करीत तुजे थंय जीव आसचो ना. तर सोम्याच्या कुटुंबांत हांवें सांदो जाय जाल्यार येवकरिस्तांत हांवें एक जावंक आसा. आमी सेवचो कुमगार पावोते परी आमी सेवंक आसा म्हणलें उडास दवरया. सगळे आमी सांत बलिदानांत भाग घेवया. आखरेचे आशिर्वाद काण घेवन घराया. थोड्या फिरगजेनी पळयलां कुमगार काण गेलो आनी धावोंक सुरू केलें. सैबिणी खंय येतात म्हूण कळना. ಒಟ್ಟುಕ ಈ ಗರ್ಜೆच्या ಕಂಪೌಂಡ್ ಆತವನು भायर वचोचें. ते मागीर बसाक अर्द घंटो राखल्यार वण्णी तांकां आखरेचें बेसांव नाका. कुमगार काण गेलो की मीस मुगदोलें. आतां आमसोरान वचनाकात, कालेय जावंक पुरो. मागीर आनी सांगचें नाका, एक 5 मिनटां रावल्ले जाल्यार वाचून उरतें आहलें तें. प्रेज द लॉर्ड. केदाळय खंय गेल्यार बायसरल्या उपरांत पळय फाटी येवन 5 मिनटां बसा. येता म्हूण सांगोना पळय. मागीर एक 5 मिनटां बसा. आखरेक कारण जावंक पुरो. तूं गेल्लें जाल्यार मोरतें आहलें पळय. रावल्ल्यान वाचलें. प्रेज द लॉर्ड. मिस जावन जर वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. मीस भेटयल्लो पाद्र लोप काण येता म्हणसर रावा. मागीर तो कांय काले म्हणी जावंक थंय. एटलिस्ट मीस भेटोवन तो देवून आयिल्लो म्हणलें समाधान तुमकां आसून ते दळ म्हणसर रावा एटलिस्ट. प्रेज द लॉर्ड. फावो ते परी आमी कुमगार सेवया. येवकरिस्ताक येवकरिस्ताचो मान आमी दिवया. कित्याक येवकरिस्ता मुखांतर आमी क्रिस्ताची आनी एक कूड जाता. हें उडास आमी दवरया. जज्ञमिसाच्या बलिदानांत येवकरिस्त आमी सेवता. क्रिस्ताची आनी एक कूड आमी जाता. ते फावो ते परी सेवल्यार मात्र, नातल्यार जायना. सो ताका फावो ती तयाराय आमी करया. नेक्स्ट मातेवचो वांजेल 5वो अध्याय 16वी वळ. मातेवचो वांजेल 5वो अध्याय 16वी वळ. तुमचो उजवाड हेरा मुखार
परजळोवन दी. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक खुर्साची गरज ना. गरज ना. आमी कुरीस घालन या हांगा एक कुरीस घालन भोवजे म्हणना. तुमी खंय गेल्यार तुमी क्रिस्तांव म्हणून दांपून दवरूंक जायना. तें गॅरंटी. क्रिस्तांव म्हळ्यार मागीर क्रिस्तांव म्हणून लोक आमकां वळखतात. रिसेंटली ते कडेन रितीरेक येताना बस्सार गेलो. म्हज्या की मुखार आसले बायल मनशेन टिकेट काणी गेली. कितले 170 की 120 कितें टिकेट. ताणें चेंज दिता आसतना परत्यान 500 रुपयाचे चेंज दिले. 500 रुपयाचे चेंज दिले. तिणें लेक केले आनी हातान धरून गाणी गेले. टिकेट दिवन गेलो. पाटी येताना त्या बायल मनशान ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಚೇಂಜು म्हणून पाटीन दिले. पैसे पाटीन दिले. ताणें कांय विचारूंक ना. ताणें विचारलें एकच, तूं क्रिस्तांव गी? तिच्या गोमट्यान कोणतीं नातलें कांय ना. तिणें कंडक्टरान दिल्ले चड पयशे परत्यान पाटीन दिले. तितलेंच. ताणें काडिल्ल्या उतराक विचारलें, तूं क्रिस्तांव गी? ताका म्हणाली वय क्रिस्तांवची मात्र पाटीन दितात. म्हाका 2-3 पटी बस्सार हांवें अशेंच एक्स्ट्रा पयशे दिल्ले. क्रिस्तांवच्यांनी मात्र पाटीन दिले, हेरांनी दिवनात. तुमचो उजवाड हेरां मुखार परजळोवन दी. तुमी क्रिस्ताच्या कुटुंबाचे सांदे म्हणून हाचे मुखांतर बऱ्या कार्या मुखांतर दाखयात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 4थें वाक्य मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मुनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, देवाच्या उतरा वरवीं जियेता. मुनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, देवानुसारच्या हर एका उतराद्वारी जियेता. म्हणटा आसतना हर एकल्यांकी आमकां काम गरजेचें. होय की न्ही? आमी ह्या संवसारार वान सजयत जाल्यार काम गरजेचें. म्हळ्यार 24/7 काम करीत जाय म्हणून ना. ओके? 60 वर्सां जाल्या उपरांत भुरग्यां विशयांत कांय चिंता करची गरज ना. तें उडास तो. 60 जाल्या उपरांत बस आयिल्लें, रेस्ट काणगे. मागीर अज्ञानता आसले बरी जायना. 60 ती थोड्या घरांनी पळयलां 60 जाल्या उपरांत ती बापायन गळण घरा घालीची. ता देखून दिसाक इल्लो वेळ म्हणी कित्याक म्हळ्यार मोगाच्यानो पोट तुमी करच्या कामांत भरती करियेत. तुमकां भूक लागल्या जाल्यार तुमी करच्या कामांत तें पोट फुल्ल जाता. तकली रार जाल्यार पोटाक भूक लागल्यार शीत ओके, चपाती ओके. मोतीक भूक लागल्या जाल्यार तुमी करच्या कामांत तुमच्या मोतीची भूक थांबाना. मोतीक समाधान तुमचें काम दिना. मोतीक समाधान दिजे देवाचें उतर. त्या देखून जेजू सांगता मनशान जियोवचें खाली उंड्या वरवीं न्ही. आज मोगाच्यान कितल्या घरां तुमी वसा, कितल्या घरां वसा, कोणेय म्हाका खाण ना म्हूण सांगूं ना. जेवणाक कांय ना म्हूण कोणेय सांगूं ना. येदोळ मुसर जेवणाक कश्ट म्हूण कोणेय सांगूं ना. कालें करताय हांव घरांत आसा फादर. काम भुरग्यांनी केल्लें आसा आराम, पूण मोतीक समाधान ना न्ही फादर.
तर मोतीक समाधान व्हडल्या पुताचें काम दिजे आसलें न्ही तुका धाकटे दुवेचें काम मोतीक समाधान दिजे आसलें न्ही दिताय तें ना बऱ्या कामार आसात भुरगीं बऱ्या कामार आसात पूण हाका समाधान ना तें समाधान खंय तावन येता तांणी धाडच्या पयशांत तावन येना तांणी बांदिल्ल्या घरांत तावन येना घाल्ल्या एसी तावन येना हाडिल्ल्या वॉशिंग मिशीन तावन तुमकां समाधान मेळना दुकराम आसा तावन समाधान मेळटाय तें पळयल्ल्या क्षणां कोलेस्ट्रॉल म्हणून परत्यान समाधान पिड्ड्यार जाता कितली आशा आसल्या री तर आमी वगडावन काण गेल्लें समाधान आमकां मेळ जई उंड्या वरवीं मेळना देवाच्या उतरा वरवीं मेळटा तर ह्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आसतना देवाच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जाता तर व्हडल्या कुटुंबाचे सांदे जावंक देवान आमकां आपयलां आसतना हीं 5 उतरां आमच्या जिणेंत लागू करूंक आमी प्रयत्न करया तोच सोमी आमकां ताच्या कृपेन बरोवन दी आशिर्वादान बरोवन दी आमकां नव्या कुटुंबाचे सांदे कर्ण आमचो उजवाड ह्या संवसारार पासारीशें करून दी म्हणून मागया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया Eucharistan आमचे मदगात तशा सुमया जेजो तुकार दान स्तुती महिमा दिवन आमचे उणेपण आतां तुजे मुखार आमी समर्पूंक आयल्या वय सुमया तुवें आमकां सगळ्यांक तुज्या कुटुंबाचे सांदे सावन आपयलां तें सांदेपण आमी जोडी जैत जाल्यार आमचें थंय अशें उणेपण आतां आमी तुज्या हाती आमी समर्पीत करता एक ना एक रितीच्या तेंते सवानी आमी बरयल्ल्या ह्या संवसारांत सोम्या तुजो आदार आतां आमी मागता सोम्या ह्या आराधनांत ह्या अर्दे दिसाच्या रितीरेंत भाग घेवंक आयिल्ल्या ह्या भुरग्यांची चोर मागणी आतां हांव तुज्या पांयां तळा समर्पीत आसतना ह्या पुणतळाक ह्या भुरग्यांनी मागोवंक आयिल्लीं तें सावां ती आतां तुजे मुखार उसारून सांगता आसतना जेसू आमकां केदींकच तूं एकसुरो जावन सोडून वचनाय बकार आमचे पसो सदांच मागसो तूं जावन आसाय तर सोमिया आमची दुखां आमची पिडाशिडा आमचें एकसुरपण आतां आमी तुजे मुखार समर्पिता जेजू सबारांक हांगा कुडीचे पिडेन वळवळते आसात सबारांच्या जिवितांत कुडीची पिडा नातल्यार मानसीक रितीन ती गायेल्यांत सबारांनी तांकां दूख दिलां ताणें बरें केल्यार वायटच तांकां आयकूंक मेळ्ळां सोम्या जेजू एका वरनी एक बरादेक कुरीस तांच्या खांद्यार हेरांनी दिल्यात निराशपणान थोडी संपडल्यान जेजू काजारी जिविताच्या मोग मेळनासतना एकसूर जिणी जिवची साबार जाणां आसात जेजू हांगा हेरांक बरें केल्ले वरवीं थोडी नश्टाक संपडल्यांत जेजू ल्हानांतल्या ल्हानांक कितें तुमी केलें गी तें म्हाकाच तुमी केलें म्हणल्या उतराद्वारी तांणी आपल्या जिणयेंत बरेंपणूच केलां पूण ह्या बऱ्या कार्या वरवीं तांकां साबार पोटी आयकूंक मेळ्ळां जेजू जेजूचे मानसीक गाय एकसुरपण ह्या घडये तुज्या पांयां तळा समर्पीत आसतना तांकां आपोड म्हूण मागता तुज्या पवित्र रक्तान तांकां धुवन नितळ कर म्हूण मागता तूं तांच्या सांगाता आसाय म्हणलो भरवसो तांकां दी म्हूण हांव मागतां
विविध रितीन वळवळच्या पिडेस्तां पसत आतां एक गडी भर दोनी हात आमी वयर उबारून तांचे पसत आतां आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वदरा सस्सच्या देवा विविध रितीच्या पिडेनी वळवळच्या बसत तांचे ते समा अन्न या पुणशेतांत मागता आसतना सोम्या या येवकारिस्ताद्वारे तुझे आशीर्वाद तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवून येवं दी म्हण मागता. सो रितीची पिडा शिडा तांकां तूं बऱ्या रितीन वर तांकां गूण कर तांकां आपड म्हण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. समर्पिया मानसीक रितीन गायल्ल्या पसत कोणेंगी केल्ल्या पातकाक कोणेंगी परिपण दिवंक जाता आसतना मतीक मस्त गाय जातात. तर मानसीक रितीन गायल्ल्या सगळ्यांक आतां जेजूच्या पांयां तळी आमी समर्पिया. हेरांत हांव न्हू तांकां आयकूंक मेळ्ळ्या उतरां पसत हिणसणीचीं उतरां खेंडून सांगिल्लीं उतरां तर ह्या भुरग्यांक गाय केल्या आसल्यार सोम्या तुज्या पवित्र रक्तान तांकां आपड तांकां अभिशेकान भर आशिर्वादान भर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वदरा सस्सच्या देवा सोर मानसीक गायांनी वळवळच्या बसत आतां मागता. सोम्या तुझे दैवीक आशिर्वादान अभिषेकान भर म्हणा तुजे लागीं मागता. तुजे कृपा तांचेर देवून येवं दे तांकां आपड तांकां अभिषेकान भर म्हणा तुजे लागीं मागता. आमेन आमेन आमेन. परगांवांत काम करतले आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पसत आतां एक घडीभर मागया. विविध जाग्यांनी आमची भुरगीं आमचे कुटुंबाचे सांदे काम करता आसतना थंय सबार रितीच्या कश्टांक ते वळवळांक वळख जातात. तांचे म्हणलें थंय कोणीय आसनांत सबार पटी एक सूर जिणी ती जियेत आसतना सबार तेंच्या सवांक ती बली जावंक पुरो. जेजू आज आमी मागता आमच्या कुटुंबांत परगांवांत वावर करतल्या पसत सोम्या तांकां सांबाळ तांकां भलायकेन भर सोर विघ्नां अनवरांतले तांकां राखून व्हर म्हणा आमी मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वदरा सस्सच्या देवा आमच्या कुटुंबांत परगांवांत वावर करतल्या हर एकल्या पसत आज आमी मागता आसतना सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याच्या विस्नार देण्यानी तांकां बर तांच्या कामान तिरासाण तांकां लाभय सोरा पांयांतल्यान सोरा अनवरांतल्यान तांकां राखून व्हर म्हणा तुज्या लागीं मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. काजारा पसत राखून रावल्ल्या पसत मागया. तांच्या काजाराक तांकां योग्य सैरीक मेळच्या पसत मागया. सबारांक काम ना तें काम बऱ्या रितीन तांणी करचें तें बरें काम तांकां मेळ्ळां अशें तांचे पसत आज मागया. येवकारिस्ताच्या सोम्यान जेजू खाजाराक आशेवन रावल्ल्या सर चल्यांक चलयां पसत आमी मागता. ताच्या जिणयेची सांगातीन तांकां योग्य रितीन पावोवचें बरी तुज्या आशिर्वादान तांकां बर. काम नासतना बेकारपणान आसल्ल्यां पसत आज मागता आसतना सोम्या तांकां योग्य काम दी आनी तुज्या आशिर्वादान तांकां बर म्हण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वदरा सस्सच्या देवा काजाराच्या सक्रमेंता पसत राखून रावल्ल्या पसत काम नासतना बेकार आसलेल्या पसत मागता. तुज्या दैवीक आकुळतीन तांकां बर आशिर्वादान बर म्हण मागता. सोर आशिर्वादान तांचेर देवून येशें आमी मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या कुटुंबांत वाडोवन येवच्या आमच्या भुरग्यां पसत मागया. ह्या संवसाराच्या वंदोवणेक बली जावन नाना रितीन वायट सवयेक बली जाल्यांत आमची भुरगीं वायट सांगतपणाक बली जाल्यांत भावार्थ सांडून गेल्यांत आमची भुरगीं साक्रामेंतांत तावन पयस गेल्यांत साबार जाणां मागण्या जिवितांत पयस गेल्ल्या भुरग्यां पासत जेजू सक्कड युवक युवती पसत आज आमी मागता. तुज्या मोगांत तांकां परत्यान बर
तुझ्या आशिर्वादान तांकां बरो तुज्या व्हडल्या कुटुंबाचे सांदे तांकां कर म्हूण मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत वाडोवन येवच्या भुरग्यांक तुज्या पांयांतळी आतां आमी समर्पिता तुज्या गायल्ल्या हातांनी तांकां आपड आनी अभिशेकान भर म्हूण मागता हालेलुया 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 सर्वदा सच्चा देवा सॉरी वो दैवाती बसोदाच मागता तुझ्या दैविक आकुलतेन तांचे मोत नितळ कर संसाराचे वदोण तांचे तान पयस कर ताळ्यो पयस कर म्हूण मागता तुझ्या मोगान तांकां बर आनी अभिशेकान बर म्हूण मागता हालेलुया 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 आमच्या कुटुंबांत अशा सोर मालगड्यां पासत मागया आज कुटुंबांत मलगडी कोयरावरणी पास्ट जाल्यांत तांणी केल्लो त्याग कुटुंबांत कोणी आज उसारण सांगनांत एक कुरीस जावन ती परिवर्तन जाल्यांत हिणसणेची उतरां तांकां सबारपटी आयकूंक मेळटात तर सोर मलगड्यांक समया तुज्या हाती हांव समर्पीत करता आसतना तांच्या या उतर प्रायर तांच्या कुडीक भलायकी दी विशेष रितीन तांच्या मोतीक समाधान दी सोम्या जें कितें ती ह्या घडये मागतात तांकां तूं अभिशेकान आशिर्वादान बरोवन फळां भरीत जिणी तांची जावंक सोम्या तुज्या आशिर्वादान बर म्हण मागता हालेलुया 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 सोर मालगड्यांक तुज्या हाती आतां हांव समर्पीत करता सोम्या तुज्या दैवीक आकुलतीन अभिशेकान वर तांच्या उतार प्रायेर तूं तांचो सांदो जावन सांगातीर जावन तांचो हात चलय सोम्या तुजे गायल्ले हात सदांच तांचे वयर उंचोवन धर आनी रितीची जें कितें उणेंपण तूं पळयताय सोम्या तें तांकां तूं भरती करन तुज्या आशिर्वादान बर म्हणून तुजे लागीं मागता हालेलुया 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 विविध वायट सवयेक बली जावन कुटुंबाचें शांती समाधान पिड्ड्यार केल्ल्यां पासत मागया सोम्या तांकां एक आशा आसा त्या वायट सवयेंतल्यान भायर येत जाय म्हणून जेजू तुवें कुशी वेल्यार खंडीत ते गुण जातलेस त्या वायट सवयेंतल्यान तांणी भायर येवचें सोम्या तूं तांकां भद्र आसरो जा तुज्या अतिम्याच्या देण्यांनी तांकां बर म्हणून तुजे लागीं मागता हालेलुया 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 तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदिता तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 दोनी आतां आमच्या काळजाचेर दवरया एक घडीभर दोळे आमी धांपया आज घरांत हांव ह्या पूण शेताक आमी भायर सरतना आमच्या मोतींत एक या दोन तेसांवां खंडीत जावनी आसतलींच जर आज ह्या आराधनांत आमी भाग घेता आसतना आमच्या मोतींक थोडेंपणी हांवें मागत जाय म्हणल्या अत्रेग आयल्या जावंक पुरो हें म्हज्या जिवितांत उणें आसा सोम्या तें तूं भरती करून दी जेजू तुजी ससाई म्हाका जाय म्हज्या कुटुंबांत तूं म्हाका जाय म्हणून आमकां भक्त जावंक पुरो तर एक घडीभर आमची तेसांवां जेजू मुखार आतां उसारण सांगया तो खंडीत जावन आमकां आयकता ताणें आमकां सगळ्यांक आज आपयलां आमचें दुकान तो पुसून काडटा तें खंडीत तो वेळ आजच जावचें बरी तो बेसांवाचो दीस आयचो दीस जावचें बरी आमी मागया आमच्या कुटुंबाचे वेतांत समाधान भलायकी शांती देवन येशें आनी आमी कुटुंबाचे सांदे एकामेका एकवटान रावूंक जाय अशी कृपा जेजू लागीं आतां मागोन काण घेवया जें कितें मागोवंक आसा मावूनपणी दोळे धांपून दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरून सक्रामेंतांत आसल्या जेजू सक्कडी समर्पीत करा पयल्यान पयलें तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक समर्पीत करा तांच्या भलायके पासत मागा कुटुंबांत समाधान येशें मागा एकामेका कुटुंबाच्या सांद्यांनी सोड दडीन जियेशें मागा हर एक बेसांवां
तुमच्या कुटुंबाचेर देवून येशें सुमया लागीं आतां मागोवन काणी घेवया. सुमयान जेसू हें आराधन टीव्हीर मोबायलार विक्षण करचें पसत मागता. ती बेड्डार आसूंक पुरो या थंयतान उठांक आसा ती जाल्ली आसूंक पुरो. भक्तीपणान हें आराधन ती आयकून तुजे कडेन मागता आसतना सोमया तांकां तूं ह्या घडये आपोड आनी अभिशेकान भर आशिर्वादान भर. दैवीक सकत तुजी थंय वाळोवन दी. तांचें एकसुरपण पयस जावं दी. तांचे तेंते सवां पयस जावं दीत. तांची कुडीची इजाती पयस जावं दी. समाधान तांकां मेळोवन दी. कृपा तांकां मेळोवन दी. हालेलुया 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 सद्बुद्धरा सस्साच्या देवा कलमाडी वरी मायेच्या पायांतळी आयिल्ल्या ह्या भुरग्यांक ह्या घडये तुज्या पायांतळ हांव समर्पीत कर प्रार्थिता. सोम्या येदोळूच ह्या भुरग्यांनी ताच्या काळजाचे अत्रेक तुज्या पायांतळा दवरून मागल्यांत कोणाकच तूं खाली हातांनी रित्या हातांनी धाडचो नाय. आमचो बाबार्थ पळोवन तूं आमकां आशिर्वादीत करचो देव तूं जावन आसाय. तर सोमया ह्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर. अभिशेकान बर समाधानेन ही भुरगीं आपल्या घरा फाटी येता आसतना तुज्या बेसमाने भरलीं भुरगीं जावं दी. असर्यान देखून दीत समाधान ह्या भुरग्यांच्या घरांनी देवून येवं दी म्हण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो म्हणल्या बरवशान परत्यान सोम्याचो आशिर्वाद स्विकार करूंक गावया ह्या देवाडा सक्रामेंता. पूर्वीला रूपा more purity Athaya Solvon Bavartachi Bolteya Zaseva Tashi Pulastani Stuti Sam Potvi Mahima Sasna Sasna Ekastalyan Hasita Spirita Samasami Navatau. सोम्याचो आशिर्वाद आमी स्वीकार करया आमच्या घराचेर आमच्या घराण्याचेर कोणा पसत आमी मागलांगी तांचेर आमच्या कुटुंबाच्या सोर सांद्यांचेर जेजूचे आशिर्वाद स्वीकार करा. तुसाची मेटा काढू एका मेघाक लागी हाडू पावल्या बापा तेंपला तुझ्या एका पोटला मोगान
लाडला लागी ओढून खाता तुझी कृपा सोडून देता वर्गा सोमेस्ता मी एका कळसा एका ताळ्यान गीते गायता मानारानी काळजान एक साथा एक स्फोटांत शेसावो मागता बापा तुझे बेसा एका ताळ्यान गीते गायता मोनारानी काळजा एक जाता एक स्फोटांत शेसावो मागता बापा तुझे बेसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो मनशाचे जिवीत जल्मातावन आरंभ जाता मरणांत अंत्य जाता संवसारांत जल्मल्लो हर एकलो व्यक्ती आज ना फाल्यां मरण पावजयच बी आनी डी मदें आनी एक अक्षर आसा तें अक्षर जावन आसा सी बर्थ आनी डेथ ताचे मदें आसचेंत सी दॅट इज चॉयस तूं ह्या संवसारांत खंयचें विंसून खाण घेताय थंय आसा तुजें जिवीत ताका देखून तूं खंय जल्मलोय म्हणलें इम्पॉर्टंट न्हय कसो मेलोय म्हणलें इम्पॉर्टंट न्हय ह्या संवसारांत कशें जियेलोय म्हणलें इम्पॉर्टंट आज जेजू ताच्या मरणा विशयंत उलयत आसतना आमच्या जिविता विशयंती आमी इल्ली नदर घालया आमी खंय जल्माल्या खंयच्या घरांत जल्माल्या ते इमेटिरियल आमी चॉयस करूं ना तें आमी खंय मरता म्हणलें आमी चॉयस करना पूण कशें जियेता म्हणलें आमच्या हातांत आसा तर एक बरी जिणी जियोंक जाय असली कृपा सुमया लागीं मागोन काण घेवया आनी एमिसाचें बलिदान पावते परी भेटोवचें पसत आमची पातकां आमी वळखून म्हणया हांव पातकी सर्पभेदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुण्याव सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध या बसोच घेवन सदां संकार बरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो खातीर आमच्या सरस्वराची विनंती प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रार्थुया देवांश बापा भव्य समर्थचे सगळे नेम तुवें तुझ्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय तुज्या आज्ञा पाळून सासाच्या जिविता पावोवंक आमकां फावो कर
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उपदेशाच्या पुस्तकांतले वाचप. तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार संतोषान जिये. तुजे तरणे प्रायर तुजे काळीज उल्हासूं. तुज्या काळजाच्या अत्रेक प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्यांचे आशे प्रमाणे चल. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतालो म्हूण उगडास दवर. तुज्या मनांतली चिंता काडून उडय आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर. पूण तरणाटपण आनी काळे केस व्यर्थ. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनारसो उगडास कर. कश्टांचे दीस येवचे आदी आनी म्हाका तांतू कसलेंच सूख मेळूंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे आदी सूर्यो उजवाड चंद्र आनी नखेत्रां काळकी जावचे आदी आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येवचे आदी तुज्या रसनारसो उगडास कर. तेन्ना घराचे राखणे तरतरतले. बळवंत मनीस बावगोवतले. स्त्रियो थोडेच आसात देखून त्यो दळूंक बसचे नात आनी जनाल्यांतल्यान भायर पळयताली कुड्डी जाताली. तेन्ना भायली दारां बंद जाताली. गिरणीचो आवाज उणो जातालो. सुकण्याचे चिवचिवणेन मनीस उडतालो आनी सगळे गायन बंद पडताले. तेन्ना मनीस दोंगरार चडून वचूंक भियेताले आनी रस्त्यार चलूंक तरतरताले. बादाम रूख फुलतालो. देंपे जड जाताले आनी सगळी आशा सोंपताली. कित्याक मनीस सासणाच्या घरा वेता. रुदान करताली रस्त्यांचेर भोंवतात. रुप्याची दोरी तुट्टे आदी भांगाराची वाटली फुटताली. जरी कडेन कोळसो फुटतालो. बांयचो लाटो मोडतालो. जे धरणींतले धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती फाटी वेताली आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी फाटी वेतालो. उपदेशक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ सगळे व्यर्थ. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. सर्वेश्वरा संततेच्या संततीक तूं आमचो आसरो. सर्वेश्वरा संततीचे संतती तोस आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशी फरमाण दी. मनशांक तूं परत्या मातयेक पाटी वता. 1000 वर्सां तुजी दृश्टी येवन गेल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेश्वरा संततीच्या संततीक तूं आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा बरी वोण व्हरताय. ताची जिणी एक सोपान कशी. सकाळीच्या दिसा जीव जातेल्या तणा परी. दीस उदेतना ते जीव जावन फुलता. दीस बुडतना ते बावून सुकता. सर्वेश्वरा संततीच्या संततीक तूं आमचो आसरो. आमचे दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका.
तेव्हा आमच्या काळजा मेळतेली जाणपाय सर्वेस्परा बदल तुझे मोग केदोळ पर्या रागान रावताय तुझ्या साकरांची तुका बीर मोती सो सर्वेस्परा संततीच्या संततीक तूच आमचो आसरो दिसूस वाडतना तुझ्या मोगान आमकां भय अशी आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्या सर्वेस्पर आमच्या देवाची दया आमचेर देवो आमच्या हातान सर्व वाव सुफळ तू कर सर्वेस्परा संततीच्या संततीक तू आमचो आसरो सर्वेस्परा संततीचे संततीक तू आमचो आसरो दया करून उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सुडवणदाराची येशू ख्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवी सुवार्ते मरिफा उजवाडाक हाडली. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू करतलो तें पळोवन सगळो लोक अजाप जायत आसलो. तवळ जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमच्या मोतींत बरें कोसो. मनशा पुताक बेगीनच धरण लोकांच्या हातान दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपो नासलो जाल्ल्यान तें तांच्या मोतीक गेलें ना. तरी पूण ह्या विशयांत जेजू लागीं सारूंक ते भियेले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. 오픈 둥기 파파 오노 고고완소 Dakarus kalsinto for amcha parasu. 수 삼치 아스페트이타
우려와이 나성이 내 스वीकार कर मोन मागता बाबा तुझी पुरखी ओपुन तुमके पापा उंडो हो गो आसो Dakarus kalsinto For amcha pauraso भाव बहिणीनो मोज्याने तुमचे बलिदान सर्वत्र देव बापाक म्हणतात असलें जाव म्हण मागात हे तुमच्या हातात ते बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घे सर्वेस परामश बापा तुझ्या पर्जेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दिताय म्हूण आमी बावरतान सतमंता तरी ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो कर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ते सर्वेस्परातय उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पदोदर आनी सस्नाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ते आमी तुका दिन वाचूंक फाफो वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलो ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणता ताच्या सांगात आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता Povi दरबाराचो सर्वे फोटो सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे घेता काकाचे ओ सगळी तुका जय सगळी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वावरतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावार्ता सोगोट परगटुया Jesu melo Jesu जीवन साला
Gesù noi बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणा समय भक्तीपणे उडास काडटा आनी वजेबेताचो वंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन मागता आनी जेजूचे कुड्यान रगा सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडासकार आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळटकार तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकार मरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्टांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेतार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे तुझे नाव नाव पवित्र पवित्र जावं, तुझे राज समखायो तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास समकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता जशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या बागान आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या भरोशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय कित्यार सोडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोपें आसूं तुमच्या सवय आसूं भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी सुभाकी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें तें भाग म्हाका फावो ना पूण त्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमी सुमेस्तान ससनाच्या जिवितांत बापाच्या कुंवरा जेजू सोम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ धया तू कळसा म्हज्या पोस्तू काणान तुझ्या सर्गी देण्यानी बसोमिया म्हाका स्वागत हांव करता तुका माना तूं सर्गींचे काटाचे
सर्गी सुखात पावोचे माना तू सर्गीचे काटप्याचे सर्गी सुखात पावोचे कानमोगाचे सडवोनेचे जेसू तुकास दिवचे पापाच्या कुवारा जेसू सोम्या मोगाच्या सागोरा दयाळधन्या ई तू काळजा पुचा पोस्तू काना तुझ्या सर्गी देण्यानी बसवूया म्हाका स्वागत हांव करता तुका यात्री पळयणार सोम्या आमी आसा हात सरलय म्हूण मागता यात्री पळयणार सोम्या आमी आसा हात सरलय म्हूण मागता सोम्या पाटय तुझे बेसा पाळूच्या तुझे मिसा पापाच्या कुवारा जेसू सोम्या मोगाच्या सागोरा दयाळधन्या ई तू काळजा म्हज्या पोस्तू काना तुझ्या सर्गी देण्यानी बसवूया म्हाका स्वागत हांव करता तुका माना तू सर्गीचे काळप्याचे सर्गी सुखात पावोचे माना तू सर्गीचे काटप्याचे सर्गी सुखात पावोचे खाणमोगाचे सडवोनेचे जेसू तुकास दिवचे पापाच्या कुवारा जेसू सोम्या मोगाच्या सागोरा दयाळधन्या ई तू काळजा म्हज्या पोस्तू कानान तुझ्या सर्गी देण्यानी बसवूया म्हाका स्वागत हांव करता तुका प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्काराने तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमच्या अस्कतकायेक लागून परत्यान परत्यान आमी पडता तेन्ना त्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ हो सोव पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो चडवणेचो फळ आमच्या जिणयेच्या सालींत आमी बगी सारको दाखय तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळ्या सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची ओळख आसतना तुमी मुखार येवचे आनी तुमची मनाची वात घेवची
विवन हेबन कास्तेलिनो उद्यावर, नाव नका आजेकार, क्वीन डी आल्मेडा कल्याणपूर, देवादीन प्रकाश डिसोजाच्या उडासाक आयच्या रेतीरेच्यान जेवण स्पॉन्सर केलां डेन्झिल कॉड्रस आनी कुटुंब बॉम्बे. तशेंच पावेल कर्नेलियो सांताकट्टे. कणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. कणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. कणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ए भोव नितळी अहंकारी वारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावन ससान जावन तुका विंसून काडली. देव पुता तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो सणान परत्यान तुका दिवंक वा तूं आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकता. हे दुखेस्तंचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयलाय तो प्रत्येक आधार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय. तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हळ्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार बंदून भोव खलतेपणी हांव तुज्या लागीं पराता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हज्या पासत विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक जशे उपकार मेळाशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवा ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोवंक, थायरॉयड गूण जावंक, ब्लड स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, फावो तो निर्धार घेवंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, पाट दूख गूण जावंक, आंगाची कोरस गूण जावंक, परगांवांत बरें काम बरो सांबाळ मेळोवंक, बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, वायट इश्टगात अनैतीक संबंद सोडूंक, कुटुंबांत समाधान लाभोवंक, भुरग्यांचें देणें लाभोवंक, रीण फारीक जावंक, कामाचें प्रोजेक्ट वर्क बऱ्यान जावंक, काम पर्मनंट जावंक, गांठीची दूख पेंटाची दूख गूण जावंक, किडनी स्टोन गूण जावंक, गॅस्ट्रीक पोटकांनी गूण जावंक, भायर पडिल्लें भांगार पाटी मेळिल्ल्याक देवा कर्गां दिता. ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक, वर्टिको तकली गुवळ गूण जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, किमोथेरपी बऱ्यान जावंक, बावळो दूख गूण जावंक, शिकपांत भुरग्यांनी उर्बा दिवंक, परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक, कॅनडा विजा वेग्गी मेळोवंक, राग उणो जावंक, बाळंतेर बऱ्यान जावंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक आसचे कंपनीचे पयशे वेग्गी पाटी मेळोवंक, घर सोडून गेल्ल्या भुरग्यान पाटी घरा येवंक, 6 म्हयन्याच्या भुरग्याची शेळ कुंकली उसमड गूण जावंक, आस्पत्रेंत वेग्गी घरा येवंक. ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनात हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी वता. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजांत पेटयल्या सैमावरच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणेक आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वरये कृपेन भरलेले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वरये कृपेन भरलेले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रिएल बोडव्यान पयले पावटी वरच्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोत्या ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी वता आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडोवन दीत म्हूण रयता. हे दुखेस्तांच्या बुजवणे देवाचो पुत्र मनीस जाताना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परातून मागता. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मरिपाक जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मानाक येदोळ पर्यंत मनशेनी केली सर्व बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासून भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परातून मागता. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदर ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजेशी पावोवन दी. सोमी तुमच्या सवे आसूं तुमची सवे आसूं. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोंच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सोकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लेगामे मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय राज करताय देव सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोवंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच नमान मोरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव स्त्रियां भितर तूं सदैव. नमान मोरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव स्त्रियां भितर तूं सदैव. गब्रिएल बोडव्या संगी भेटयता नमान भक्ती सो. गब्रिएल बोडव्या संगी भेटयता नमान भक्ती सो.
आमचो स्वीकार कर नमान आमचो नमान आमच्या मोगाचो नमान मोरिये कृपेन भरलेले सौमी तुझे सगळे आसा श्री भितर तूं सदैव श्री भितर तूं सदैव नमान मोरिये कृपेन भरलेले सौमी तुझे सगळे आसा श्री भितर तूं सदैव श्री भितर तूं सदैव मोर्यो संद्रा नितारा गाजतात होकलीक मायेक तुजी सूर्य चंद्रा नितारा गाजतात होकलीक मायेक तुजी वियोल विणे सितार गीत गायतात माये तुझे कंता वियोल विणे सितार गीता गायतात माये तुझे कंता नमान मोरिये कृपेन भरलेले सौमी तुझे सगळे आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव नमान मोरिये कृपेन भरलेले सौमी तुझे सगळे आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव गाप्रिये बोडव्या संगी भेटयताव नमान भक्तीसो गाप्रिये बोडव्या संगी भेटयताव नमान भक्तीसो स्वीकार कर्ण मान आमचो नमान आमच्या मोगाचो स्वीकार कर नमान आमचो नमान आमच्या मोगाचो नमान मोरिये कृपेन भरलेले सौमी तुझे सगळे आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव नमान मोरिये कृपेन भरलेले सौमी तुझे सगळे आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव मोगाळ पुता सौमी अंकार मोरी आशीर्वाद देवा जिसूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आमापसूत विनंती कर धैर्य सुक्रा आमापसूत विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आमापसूत विनंती करा भाग्यवान भाग्यवान कृपेचे कृपेचे कृपेन, कृपेन निवरमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.